rupees 5,223.81 crores was under legal adjudication, leaving arrears of rupees 5,097 crores, which are yet to be recovered. And they've explained this in the table. Now they say this, the revenue arrears of rupees 5,097 crores are accounted for 39% of the state's own resources, which is rupees 12,945 crores during the year. During the exit conference on 7th March 25, the Finance Department stated that efforts are being made to collect the revenue of all this. The question now arises is, what steps has the government taken to recover this money? Also, the CAG has flagged one more issue, very important, at the bottom of it. In the footnote, they have said, in addition to the above, Messrs. Swastik Cruises have to pay the rent of rupees 48,87,197 towards the rent of Betin Jetty for the period of June 2014 to December 2023. Honorable Speaker, if anybody doesn't pay any amount, maybe for a year or two, they immediately rush to terminate. But here, almost for 10 years, Swastik Cruises has been enjoying this facility, money, and continuing to operate. Something seems to be really going badly wrong. Higher revenue spending versus lower capital spending. The government increased revenue expenditure, salaries, subsidies, and administration. But capital expenditure, which is infrastructure investment, has either stagnated or declined. In fact, when we go with our files, JDA says it has no capital expenditure fund which is available. Capital spending which required for building roads and infrastructure, which allows the economy to grow, so that we can have more investment, but no spending will bring less investment and can slow down long-term development. False claims of surplus in the budget. Budgetary provisions being made, but not utilizing the amount provided in the budget. Even the CAG report, I'll just read this at page 132, speaks what we say, that money, unnecessary supplementary provisions of amounts are being made when it's not being spent in the supplementary budget. This is how it shows in appendix 3.1 at page 132. Numbers may include borrowings or accounting adjustments. If surplus figures rely on loans or adjustments, the financial position will not be as strong as it appears. Misleading claims in action taken report on announcements, assurances made in the budget or 2025-2026. Honorable Speaker, in that action taken report, I pointed out last, as soon as it was presented, that the action taken report had false projections. In serial number 105 of this action taken report on announcements, assurances made in budget speech 2025-2026, 105 speaks of improvement and hot mixing of road from Karona Junction to Ponoleng, Calvin Bridge Approach Road in VP Aldona constituency. And action taken is given, assurance has been fulfilled. My respectful submission is that this is completely false. It has not even been done, the tender has not even been issued, no work order has been issued. I mean, tender is issued, but no work order has been issued, and it's waiting there for issuance of the work order. The work has not started. I don't know how this assurance can be fulfilled. Similarly, improvement and hot mixing of road from Karona Junction, 106, hot mixing of main road from Bastora to Satpurush Temple to Gawar Junction at Aldona constituency. Again, this is saying assurance has been fulfilled. This again is completely false because the work order itself has not been issued. So I don't know how you can make a statement here and have false projections. If this kind of projections are being made to say that this kind of works are already fulfilled, we are looking at the budget for other figures and then this is not available. Now there is one more thing which is GHRDC. The Honorable Chief Minister made a statement that JHRDC will focus on training and upskilling the youth of the state and coordinating with the industries, establishments and companies for job placement. My respectful question is this the job of GHRDC? Don't we have skill development? Don't we have ITIs? Don't we have other institutes which can provide these kind of facilities for training? GHRDC does not even have classrooms to have training for these children.
In respect of GSRDC, it is claimed that persons employed for 10 years or more will be regularized. There is an assurance being made, but I respectfully say that this will never happen. Last year, and I will explain why, and this is what is happening. GSRDC, according to me, has become just a labor contractor. It brings people into the department, it says it is on empanelment basis, and then starts putting people in various departments. You may be put there for 6 months in one department, you may be put for 6 months in another department. So how do you get a continuity? If you don't have a continuity in one department, you cannot claim that I've been there for 3 years, 6 years, or even 10 years. So this is what is happening. He's becoming a labor contractor. An announcement was made by the Chief Minister that salaries to the employees would be increased, that 3,000 will be added to rupees 5,000. Last year's statement was made, but this is an empty promise like the 3 gas cylinders. Nothing has happened. Again, this promise is being made in this year's budget, 2026-27, but this is going to be an empty promise. Now, there is one more problem, Honorable Speaker. When people are being engaged by the GHRDC, they are raising bills for a security guard of showing 31,257 per security guard and one reliever, which comes to rupees 51,886.22. To this, CGST and SGST is added. So the total bill to the department goes as 61,226 for one security guard and one reliever. And the GST component is rupees 9,339.60. But when the GST is being already paid, I don't understand why salaries are still being deducted, and the security guard never gets the 31,257. He ends up getting 22,236 today. So I don't know why, whether GHRDC is eating up money or keeping away money from these people who are actually doing work, who should have got the money. And I believe that GHRDC should stop now all these empanelments, and the government should focus on giving jobs directly to the people in the departments without having to go through this. Because the moment you go through a corporation and you provide service, there is a service tax component which starts coming in. The promise of regularizing staff with temporary status. My respectful submission that this is a fraud played upon by the government on all these people who have been working on daily wages or on contract basis. Last year, an announcement was made that they would regularize people with 7 years of service, and a notification to that extent was brought out. Honorable Speaker, I will present that notification on the floor of the House. This was in pursuant to the demand which all of us made that we should regularize people who have got at least 10 years. So government said we'll give them for 7 years. One to the Honorable Speaker, please. Please. Now this is called a daily wages grant of temporary status scheme of Government of Goa. This looked to be that government was really fulfilling the wishes and the demands of the people. But Honorable Speaker, may kindly look at 2.5. Do you get that? Such daily wages who acquire temporary status shall not however be brought onto the permanent establishment unless they are selected to regular selection process for Group C posts. This is completely wrong. Now please turn over to the third page. That is another number 5. Despite conferment of temporary status, the service of daily wager may be dispensed with by giving a notice of 1 month in writing. A daily wager with temporary status may also quit service by giving a written notice of 1 month. And please look at 7. An undertaking shall be taken from all the eligible employees that they shall seek no additional benefits from the government once covered under the scheme and are willing to avail benefits as specified in the scheme. This is completely a dishonest approach, Honorable Speaker, because what does the Supreme Court say on this? I'll just read a few. Honorable Speaker, latest judgment of the Supreme Court of 2025. Please see para 1. When public institutions depend day after day on the same hands to perform permanent tasks, this is a judgment of Dharam Singh and others versus State of UP, 2025 live law, SC 818.
So para 1, when public institutions depend day after day on the same hands to perform permanent tasks, equity demands that those tasks are placed on sanction posts and those workers are treated with fairness and dignity. The controversy before us is not about rewarding irregular points, it's about the years of ad hoc engagement defended by shifting excuses and pleas of financial state can be used to deny the rights of those who have kept public institutions running. We resolve it by insisting that public employment should be organized with fairness, reasoned decision-making, and respect for the dignity of work. Please look at paragraph 4. It tells the background. I won't read everything, but please read 4.7 down. By the judgment dated, did you get that, 4.7? The learned single judge of the High Court dismissed the petition, holding that no rules for regularization in the Commission had been shown, that even assuming the 1998 regularization rule applied, there were no vacancies for the appellants. Moreover, the single judge held the regulation was impermissible in view of the law declared in Uma Devi and allied precedents. It was also observed that the petitioners had not specifically said the subsequent decision so and so. The appellants preferred special leave before the division bench affirmed the dismissal. Now please look para 6. The question before us whether the High Court erred in failing to adjudicate appellant's principal challenge. Para 7. Having heard the learned counsel of parties, we are unable to endorse the approach adopted by the High Court. Para 8. The state's refusal of 11/11/99 cites financial constraints, and the subsequent decision taken after High Court decision reconsider adverse to financial crisis and a ban on creation of courts. Neither decision engages with relevant considerations placed on record, namely the Commission's 1991 resolution repeated proposal acknowledged administrative exigencies of recruiting body, handling large cycles, the continuous deployment of these very hands for years, and the existence of the attendant work that is primarily perennial rather than sporadic. While creation of posts is primary and executive function, the refusal to sanction posts cannot be immune from judicial scrutiny for arbitrariness. We believe that a non-speaking rejection on a generic plea of financial constraints, ignoring functional necessity of the employer's own long-standing reliance on daily wages to discharge regular duties does not meet the standard of reason. Moreover, it's undisputed that the nature of work performed by the appellants, that is sorting and scrutiny application, dispatch of an office support, driving, has been continuous and integral to Commission's function since the engagement between 1989 and 92. Commission itself moved for sanction of 14 posts and furnished a list of 14 daily wages, including the appellants. That consistent internal demand, coupled with uninterrupted utilization of appellant labor on regular office hours, fortifies the duties are perennial. I'll just take another 10 minutes, I'll finish. So, please look at this. Now, go to paragraph 17. So the High Court rejected that first there were no sanction posts, that the Supreme Court rejected that there were no sanction posts, that financial burden. Now look at para 17. This is very important for the state government to think this. Before concluding, we think it necessary to recall that the state, hereinafter referring to both the union and the state government, is not a mere market participant, but a constitutional employer. It cannot balance budgets on the backs of those who perform the most basic and recurring public functions. Where work recurs day after day and year after year, the establishment must reflect that reality in its sanction strength and engagement practices. The long-term extraction of regular labor under temporary labels corrodes confidence in public administration, offends the promise of equal protection. Financial stringency certainly has a place in public policy, but not a talisman that overrides fairness and the duty to organize work on lawful lines. Moreover, it must be noted that ad hocism thrives where administration is opaque. And the State Department must produce this. And then the Supreme Court finally gives it and gives a direction that they must do this. This was also considered by the Supreme Court in another judgment. Just pass this. Similar plea was taken. Please look at paragraph 25. The Honourable Speaker again. It's a disconcerting reality that temporary employees, particularly in the government institutions, often faced multifaceted forms of exploitation. While the foundational purpose of temporary contract may have been to address short-term or seasonal needs, they have increasingly become a mechanism to evade long-term obligations owed to employees. And then the titles are there.
misuse of temporary labels, arbitrary termination, lack of career progressions, use of outsourcing as a shield, denial of basic and benefits. Para 26, while Uma Devi sought to curtail, and then they said you can still do it in view of Uma Devi. So, para 27, last paragraph which I will read. In light of these considerations, in our opinion, it is imperative for the government department to lead by example in providing fair and stable employment, engaging workers on a temporary basis for extended periods, especially when their roles are integral to the organization functioning, not only contravenes international labor standards but also exposes the organization legal challenges, undermines employee morale. By ensuring fair employment practice, government institutions can reduce the burden on unnecessary litigation, promote job security, and uphold the principle of justice and fairness they are meant to embody. This approach aligns with the international standards and sets a positive precedent for private sector to follow, thereby contributing to overall betterment of labor practice in the country. So this was what was it, and the most now January judgment of the Supreme Court finally concludes this. I'll just read just 2 sentences here. This is Bolanath versus State of Jharkhand, 2026 live law, Supreme Court, 95. Just a head note on the top. The Supreme Court set aside, does Honorable Speaker get that? Set aside Jharkhand High Court's refusal to regularize contract employees who had served for over a decade in sanctioned posts, held the state as a model employer cannot exploit the unequal bargaining power employees by keeping them in perpetual contractual roles to evade regular employment of them. Abruptly discontinuing long service employees based on contract and without speaking it was manifestly arbitrary. So, Honorable Speaker, what I want to point out is that when you are giving these type of assurances, I want to make them regular, I want to give temporary. You can't put those clauses by saying that this will still be contract, you will not have finality, and then you will be sent home. So this is what I wanted to point out, that you have to make these provisions in the budget so that you can have these things down. As far as the panchayats are concerned, Honorable Speaker, the CAG report noted that for 2023-24, Finance Commission recommended basic grant of 58 crores and 30 crores to Panchayat Raj institutions and urban local bodies. But the state government did not receive any grants for the year 2023-24 for PRIs and ULBs. It further states that similar grants pertaining to health and family welfare of rupees 32.2 crores recommended by 15th Finance Commission for year 2023-24 were not released. What did the state government do to recover this? This is all money which will come into the account. This default on the part of the state government seems chronic because since 2022-23, the central government, just 5 minutes more, finished. Just 5 minutes more. The central government withheld approximately 168 crores in the 15th Finance Commission to village panchayat for failure to submit utilization certificates. 0 grants were released for 2023-24. 2024-25 and for 25-26, where allocation was made for panchayats for rupees 58 crores, 62 crores and 61 crores respectively. Garbage grants have been stopped for 24-25, passing the cash grants to local bodies. It is my apprehension, Honorable Speaker, that by stopping these garbage grants, they will then start putting in operators to collect garbage and then stop the local economy. We have a local garbage collector at each panchayat. We have locals who are being engaged, but they will bring in people who will be brought as so-called experts, who will bring all people from outside the state, and they will start doing the collection of garbage, which is another racket which will go on. 16th Finance Commission has slashed the panchayat funding by more than 50% for 5-year period ending 2030-2031 against allocation of rupees 368 crores. For rural bodies, the 16th Finance Commission has earmarked only rupees 174 crores for the next five-year cycle, less than 50%. This fund squeezing is independent of the 168 crores allotted to Goa under the 15th Finance Commission, which has remained pending since 2022-2023. The State Finance Commission, which was required to be set up under the Constitution, the last State Commission gave its report, and its report has still not been placed before the floor of the House. This is required by the Constitution to place that report on the floor of the House. Only cabinet decision was placed, but not that report. Please understand this. And this is required under Article 243I, so which has not been placed, and that is CAG itself noted this. The event management. This is an event management government because every year, every month we are having an event. That event, we had
it's like Nero is fiddling while Rome is burning. This is the way I think the government is running. We suddenly had money being spent of 57 crores on a Formula 4 racing track in Mopa, but there is no money for infrastructure, repairs of roads and for development which is required, building repairs of schools, no money. There is also another amount which was spent for some stadium in Verna, and funnily, Honorable Speaker, that sports event was not through the sports department. Money was not spent. It was spent by ESG, Entertainment Society of Goa, to the information department. That other one also in Verna, sports department was not consulted in it. It's a sporting event, and naturally it will have to be through the sports department. Money comes from a different route. I don't understand how and why. Did the government make a study whether money is required, whether we'll be able to spend this much money? Do we have the budgetary provision? Will we be able to recover this? Or how will we recover it? Because you can't dole it out to give it to your friends after that. Education, no proper funds for implementation of NEP. Even today, implementation of NEP is haphazard. Funds for maintenance of infrastructure for schools, because NEP requires schools, classroom, resting rooms, but today our classrooms are the old classrooms, just buildings, nothing more is there. The education system has not revamped. NEP is being revamped, but it's not being implemented. Also, arbitrary NOCs are being given to teachers and staff because they are not giving them permanent employment, but they're putting them on contract basis. It's a pick and choose. There is no scope for employment in the budget, and there is no provision how they will be able to create jobs. Contract jobs are not the jobs which are required to be done. These are to be, we need permanent jobs. Children must get that kind of security. And finally, there are other things, but I think I'll speak them on the demands day. Yes, I'm obliged. thank you. Shali Sequeira. Speaker, sir, I won't take as much time as my colleague has taken. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for having come out with a budget which, according to me, he has planned, taking into consideration almost everything that Goa really requires. He has made provisions for various activities, keeping in mind the future. For example, these MSME units, artificial intelligence units, he has taken the step to encourage our youth getting into all this. Speaker, sir, I think all over Goa we are crying for water supply. He has enhanced the budget requirements of the water department. Yes, I have read a statement of the Honorable Minister wherein he said he would spend 2,000 crores on replacing the existing pipelines, etc. I would request the Honorable Minister to work in tandem with the WRD departments and first ensure that we have additional sources of water, drinking water. I think that is the need of the hour right now, because today we talk of shortage of water here, shortage of water there. I believe the money that has been allocated by the Honorable Chief Minister should be spent more in augmenting water. And if he works in tandem with the WRD department, I'm sure they would be able to build many a bandara across various rivers in the state of Goa. Next speaker, sir, is Health Department. I was very happy to listen to the amounts allocated to that department. I was also happy to hear the different activities that are to be undertaken by the Health Department. Yesterday, the Honorable Chief Minister has announced a scheme for women above the age of 40, wherein they would be able to go and get certain tests done free of cost at the PHC, the community health centers, GMC, etc., etc. I think this shows his concern and the government's concern to the female gender. I have one suggestion.
And I'm talking of that suggestion after having had a personal experience. I cannot see any facility within the state of Goa for patients suffering from liver problems. It is said that the amount of patients all over the country, and in Goa too, suffering from fatty liver, that figure is increasing day by day. And therefore, I would request the government, request the Honorable Health Minister, request the Honorable Chief Minister to pay attention to this particular aspect of health. I would like to request the Minister for Animal Husbandry, Mr. Nilkant Halankar, to ensure that he gets teams that are going to aggressively attack this dog sterilization scheme or program that the government has. My experience, there is nothing much happening on that front. I know the minister is proactive. However, I would request him to pay attention to today's paper. If you have read, I'm sure you have. Front page was about a British tourist being attacked by stray dogs. And today the man is admitted in the hospital. So I would like to draw his attention there. And with these few words, I once again congratulate the Chief Minister for his budget and thank you for allowing me to speak. Dr. Chandrakant Shetty. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून अभिनंदन करता. ही जी बजेट जर तुम्ही पळयशात जी प्रेजेंट केला 26-27 हे बजेटीन जर पळयशात सगळे घटक इन्क्लूड केला असो खंयचोच ना. म्हणजे लेडीज, दिव्यांग, जसे युथांक जॉबूच मागच्या पेक्षा ते कशे एंटरप्रेनर जातले हाचोय लक्ष दवरलेलो आसा. आणि खास करून जर पळयशात मुख्यमंत्र्याक जे सगळे बजेटीन मुख्यमंत्र्याक खंय तरी एक सॉफ्ट काळीज आसा. म्हणजे तांणी प्रत्येक मनशाक ताचें घर जाय, जशें म्हजें घर जाय तसो म्हजे फ्लॅट, म्हणजे जे फ्लॅट ओनर आसात ज्यांच्यांनी कितलींशींच वर्सां फ्लॅटान आसात ते पण तांचो प्रॉपर सेल डीड जावंक ना, किंवा इवन दिव्यांग जे आसात. आणि खुबशे दिव्यांगाच्या पॅरंट्सांक कितें आसता, आपूण आसतना आपूण ह्या भुरग्याची स्पेशल भुरग्याची काळजी घेतलो, पण आपूण नासतना ह्या भुरग्यांची कोण काळजी घेतलो. सो हे तांकां सदांच टेन्शन आसता. मुख्यमंत्र्यान हाचेर बरो विचार केल्लो आसा आणि दिव्यांग घर नॉर्थाक एक आणि सावथाक एक करपाची तयारी केल्ली आसा. हितून केदो व्हडलो कितलोसोच व्हडलो खास करून ज्यांची स्पेशल भुरगीं आसात तांच्या पॅरंट्सांक जाल्लो आसा. डेफिनेटली तांचे जे आशिर्वाद गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचेर आसतले, ह्या सरकाराचेर डेफिनेटली आसतले. कमिंग टू बजेट हायलायट, ही जर बजेट पळयशात हाचो जो GSDP आसा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट फॉर 26-27 इज प्रोजेक्टेड टू बी ₹1.31 lakh crore. आमचो टोटल एक्सपेंडिचर आसा म्हणजे जो बजेटीन आसा तो 28,061 crore आसा, विच इज अन 5% इन्क्रीज फ्रॉम द लास्ट. आणि जी रिसिप्ट आसात म्हणजे जे आमकां पयशे येतले ते अराउंड 23,639 crore आसा. सो डेफिनेटली फिस्कल बजेट जी आसा जो डिफरन्स आसा तो अराउंड 4,836 crore आसा आणि विच इज 3.4% ऑफ द GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट, विच इज व्हेरी वेल विथिन द लिमिट. हे बजेटीचे जर थोडे हायलायट पळयशात, सगळ्यात पयलीं ॲज अ डॉक्टर म्हणून उलयता, आयुष डिपार्टमेंट सेटअप करतले. आज गरज आसा आयुष डिपार्टमेंटाची. एक टायम आसलो ॲलोपॅथी इज टू टेक केअर ऑफ एवरीथिंग, पण आज आयुष, होमिओपॅथी ही डिपार्टमेंटाय खूप वाडल्यात. लोकांक तेंचो आज नीडूय कळला. क्रॉनिक एलिमेंटाक रिझल्टय बरो आसा. सो आयुष डिपार्टमेंट करतले. लास्ट इयर आमच्या बजेटान ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट इस्टाब्लिश करता म्हणून सांगले आणि तुम्ही जर पळयशात 4 महिने पयलीं ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटय केल्ले आसात. दुसरे म्हटल्यार ते आमचे जे MBBS सीट आसले गोव्यान ते अराउंड 200 आसले. सो खुबशा पॅरंट्सांक आसले की आपल्या भुरग्याक गव्हर्मेंट कॉलेजीन MBBSक वचूं जाय. ह्या वर्सा ते 200 ते 250 वाडयले. ती पॅरंट्सांक जाय म्हणून न्ही. जर तुम्ही जर आज पळयशात आमच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी कितलीशींच हॉस्पिटलां आसात, पण ती डेफिशियन्सी कितें आसा, डॉक्टरांची डेफिशियन्सी आसा. कितलेच कडेन मेडिकल ऑफिसर्स ना, फार एकदम म्हणजे पेरिफरी सगळीकडे प्रत्येक ब्रांचीन इवन स्पेशालिटीन देर इज अ डेफिशियन्सी आसा आणि ही आमकां सगळ्यांक जाणवता. सो हे जे सीट वाडयले ती गरज आसा. आमचे DDSY कार्ड आशिल्ले जे सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जी ताच्या बद्दल एम्पॅनल जाला
तांची जी हे आशिल्ली ती अरावंड 4.5 लाख आसली ती आता लिमिट 6 लाख वाडयला. दॅट मिन्स कितें आमचे सरकार ह्या सगळ्या लोकांचे हेल्थाची काळजी घेवपाक म्हणजे पुरेपूर प्रयत्न करता. तांकां कशी तेंची आमी बरी हेल्थाची काळजी ही घेतली. दुसरें जर सांगचे जाल्यार मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीम हांव आतांच म्हटलेलें आमचे सरकार जी बजेट केला सगळ्यांनी जॉब मागून येऊ नका, तुम्ही जॉब करा. जे एक्सपोर्ट स्किमी जे MSME म्हणजे मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्रेनर जे कोण वयतले पहिल्या 50 MSME तांकां आमी वर्साक आमी 4 लाख दितले फॉर 2 years. तर हे सगळे कित्याक सो दॅट तांकां सरकारान कितें तरी बूस्ट गावतलो की चल आपूण बाबा धंदो करपाचो. आणि हो धंदो करून जर एक्सपोर्ट धंदो केले प्रोबेबली एक जर 100 जाण गेले जाल्यार एटलिस्ट 40 to 50% तो धंद्यान ते सर्वायव जातले आणि त्या 40 to 50 कसो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न मिटतलो. आणि फॉरगेट दॅट स्पीकर सर ते आनी कोणाक जॉब दिवंक शकतले. तुमकां खबर आसा आमचे सरकार उदक फुडल्या 25 वर्सांक कशें जाय आमच्या गव्हर्मेंटा हाचे कॅल्क्युलेशन करून जे प्रयत्न करता ताका फंडय दिल्लो आसा. तुका स्किलिंगाक तर तुमकां खबर आसा आमच्या सरकारान बायलां खातीर एम्पावर करपाक नवे नवे गोष्टी केल्ले आसा. भितूंतली एक गोष्ट म्हणजे तांकां ITN फ्री स्किलिंग दिवपाचें केल्लें आसा ज्याच्यामुळे ती आपल्या पायार उबी रावूंक शकता. आपूण कितें तरी हे करून म्हणजे ती जी स्किलिंग नॉलेज घेतली ती टेलरिंग आसूं ब्युटी पार्लर आसूं जाल्यार लॉट ऑफ स्किलिंग कोर्सीस आसात ते केल्ले आसात. तुका स्पीकर सर मातशे डिटेलान जर बजेटाचे गेल्ले जाल्यार आतां बजेट जी आमची टोटल एक्सपेंडिचर हांव जशें सांगलां तो इज अरावंड 30,194 कोटी. भितरले जे डेप्टाक आमी पयशे दितले जे लोना खातीर ते 2,132. सो नेट एक्सपेंडिचर जो आमचो आसा तो 28,061 करोड. रिसिप्ट जे आसा ते आमचे टोटल रिसिप्ट आसा 29,181. भितरले बॉरोवींग आमी घेतले चलोवपाक ते 5,542 आणि सेंट्रल कॅपॅक्स लोन जे आसा 1,650. हे सेंट्रल कॅपॅक्स जे लोन आसा जे आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाता आमच्या मोदी गव्हर्मेंटान सुरू केल्ले आसा जे 50 वर्सांक दिवंक शकता आणि ताचेर आमकां इंट्रस्ट ना. सो एक्चुअली नेट रिसिप्ट आसा ती 23,639 आसा. सो फिस्कल डेफिसीट आसा तेजी 4,422 आसा. आता हो जो एक्सपेंडिचर आमचो कित्याक जाता आमचे एक्सपेंडिचर स्पीकर सर 2 आसा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कमिटेड एक्सपेंडिचर. आता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्स आसा दॅट गोज फॉर सॅलरीज पेन्शन्स ग्रांट्स आणि सबसिडी. स्पीकर सर 5 मिनटात येता जालो. मेन आसा तो कॅपिटल आउटले. आमच्या सरकाराचो जो कॅपिटल आउटले आसा तो अरावंड 6,083 crores, 6,083 crores. So that is which is used for infrastructure and asset. हो important आसा आणि which is again 1% increase from the last. आता जो रेव्हेन्यू आमचा एक्सपेंडिचर आसा त्या रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि कमिटेड एक्सपेंडिचर. कमिटेड म्हणजे कितें सॅलरीज आणि पेन्शन आणि इंटरेस्ट हाका तुम्ही काय करू शकना. आणि जो दुसरो जो आसा ते बाकीचे हे ग्रांट्स आणि सबसिडीज. आता सेक्टर वायज एक्सपेंडिचर जर स्पीकर सर पळयल्यात जाल्यार आमच्या सरकारान अरावंड सगळ्यात मॅक्झिमम एक्सपेंडिचर जो केल्लो आसा तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जीचेर अरावंड 5,068 कोटी केल्लो आसा. तशेंच आमच्या सरकारान लायट एज्युकेशन आणि हेल्थ हाचेर कांयच करूं ना. म्हणजे हे जे मूलभूत सुविधा आसात ते सरकारान सगळे केला. इवन अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर सुद्धा जर आमचो एक्सपेंडिचर पोरच्या पेक्षा ह्या वर्सा अरावंड 21% वाडलेलो आसा. ताचेच कितें आसा म्हणजे आमची शहरां कशी डेव्हलप जातली ब्युटिफाय जातली आणि हे सगळे कशें आसा इंटिग्रेटेड आसा स्पीकर सर सो दॅट आमची अल्टिमेटली कशी आमी इकॉनॉमी म्हणटा टुरिझम म्हणटा त्या खातीर. आता हो जे आमकां रिसीव इन्कम येता हाचेर हांव एक थोडे म्हजे सजेशन्स आसा. आमचो स्टेट ओन टॅक्स येता स्टेट आमचो ओन नॉन टॅक्स येता. सगळ्यात जास्त स्टेट ओन टॅक्स तातूंत 10,136 crore येता. शेअर फ्रॉम सेंट्रल दिस टॅक्सीस आणि ग्रांट इन इट. आता स्टेट ओनसॅट जर पळयलें जाल्यार GST वॅट स्टेट एक्सायज स्टॅम्प ड्युटी टॅक्स ऑन व्हेकल. म्हाका एकूच सांगपाक जाय स्पीकर सर स्पीकर सर जो आमचो स्टेट एक्सायज आसा तेतून वॉट आय फील खूब लिकेजीस आसा. मायकल बाब म्हाका पळयता ही वील एग्री कित्याक तो बीच सायटीचो MLA आसा. कित्याक कितलेशेच कडेन जी इस्टाब्लिशमेंट आसा ती हेच ना लिगलायजूच ना आणि ती लिगलायज नसल्यामुळे तो शहर येनातूच ना. कितलेशेच हिंटरलँडाक फार्मां बी आसा हाचेर जे जाता ती लिगल नाल्यार खंयची ती दितले.
सो हो जर स्टेट एक्सायजचो जर शेअर वाडत जाल्यार आमचो डेफिनेटली जी रिसिप्ट आसा ती डेफिनेटली आमची वाडटली आणि ही लिकेज केन्नाच तुम्ही पळयल्यात एफडीए बी रेट फार्मासींचेर घालता हे एक्सायजूय घालता पूण हे जीएसटी बी रेट घालता काय हांव नकळो घालतालो ही गरज आसा कित्याक हो जर इन्कम आमकां येना जाल्यार फुडें आमकां कॅपिटल आउटलेक पयशे मोडपाक डिफिकल्ट स्पीकर सर 2 मिनटां फुडें वता डिटेलान वता लेट अस कंपेर आमी जितले स्पेंडींग करता गोंयचेर विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया जर तशें जर आमी पळयशात जाल्यार आमचे जर स्पेंडींग ओवरऑल ऑन एवरी सेक्टर एज्युकेशनाक तुम्हाला सांगता हेल्थाक ऑन एन एवरेज ऑल ओव्हर इंडिया 6.2% आसा स्पीकर सर आमी स्पेंड करता 7.9% करता आमी एनर्जीचेर ऑल ओव्हर इंडिया मिनिस्टर बाब म्हाका पळयता 5.3% आसा आमी 18.1% आमी गोंयाक स्पेंड करता इनफॅक्ट एवरी सेक्टर आमी स्पेंड जास्त करता एक्सेप्ट फॉर एज्युकेशन ऑन एन एवरेज इट इज 14.5% ऑल ओव्हर इंडिया गोंयान आमी अराउंड 13.8% करता स्पीकर सर जाय दिले म्हजी थोडी स्पीकर सर सजेशन्स आसा एक आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हटला कितें की 10 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा तांकां आपूण टेम्पररी स्टेटस दिसलो आता थोडे जे आमचे स्टाफ आसात आता गोवा युनिव्हर्सिटीन 10 वर्साच्या वयर कितलेशे स्टाफ आसा तांचे कितें थोडे जे स्टाफ आसात ते हातून आसात आमचे ते एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट सोसायटीन आसात तांचो विचार कितें समग्र शिक्षण आसा तांचो विचार कितें गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशनाचे आसा तांचो विचार कितें सो हाचेर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान मातशें क्लियर येवपाक जाय स्पीकर सर हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हे करताचे आमचो नवो डिस्ट्रिक्ट आसा थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चरांत 500 कोटी हे केल्ले आसात तुका स्पीकर सर बजेटान म्हटला की अराउंड 137 नवे बसीस हाडटले म्हणून चेअरमॅन पळयता तर हे बसीस जाता तितले बेगीन हाडून आमचे जे रुरल एरिया आसा तांकां अजून बसीचो प्रॉब्लेम जाता कितलेशेच जाणां कडेन बसीस ना सो हे बसीस डेफिनेटली ते हे करपाचे एकूच सांगता स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान सांगलेले रेशन ॲट डोर स्टॅप असतले 75 वर्साच्या लोकांच्या घरा आज आमच्या बिचोलेन ते सुरू झाला आमच्या डिपार्टमेंटान सुरू झाला आमच्या एका जाणट्यांच्या घरा 75 वर त्यांच्या घरा वचून ते रेशन सुरू केला तसेच आय थँक्स म्हणटा की अंगणवाडी वर्कर हेल्पर हांचे जे ऑनोरियम वाडलेले आसा इन शॉर्ट खरीच बरी अशी आसा इतली बरी आसा की परवाच्या दिसा एका पेपरानय म्हटले की धुरंधर 2 म्हणून म्हणजे अशी बजेट आसा की खंयच्याच घटकाक सोडूंक ना खंयच्याच सेक्टराक एज्युकेशन हेल्थ रोड खंयचे दिव्यांग म्हूण लेडीज म्हूण प्रत्येकाक केल्ले आसा परत एकदा अभिनंदन म्हणटा 2 मिनटां म्हाका सांगपा खातीर उलोवपाक दिल्या म्हणटा चान्स देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मेंबरांनी 5 ते 7 मिनिटां भितर काबार करपाक पळोवचें I rise to बेगीन कर speak on the budget today. The budget projected the receipts for 2026-27 fiscal at 29,181 crore and claimed a revenue surplus of rupees 1,666 crore. Goa got rupees 2,078 crore in special central assistance for infrastructure development and this is highest ever that the state has received. This was possible only because of the double engine government. I thank the Honorable Prime Minister for this assistance given to our state. For each MLA, 100 crore has been allotted to all the departments worth 100 crores will be given to each MLA. The Department of Drinking Water has been allocated 1,009 crore, a nearly 25% increase in allocation over the current year. And this money will be utilized to replace old pipelines in phases with automation of supply system. The major projects will be taken up in Bicholi, Kankon and Kunkoli in addition to laying a dedicated pipeline from Verna to Bamboli to address shortages in Tiswadi Taluka. As far as education is concerned, the proposed integrated college complex at Dona Paula to house 6 institutions including
colleges of pharmacy, home science, fine art, music, architecture and education. New ITIs will also be commissioned at Sange and Darbandara. As far as health sector is concerned, rupees 2,217 crore for health sector. Honorable Chief Minister announced that free vaccines for an estimated 50,000 senior citizens and creation of a new Ayush department. The budget also proposed to increase the student intake from current 200 to 250 and added that approval for the same is expected in the current year from National Medical Commission. Online OPD appointment to be extended to all the departments. A special mention that 1 crore provision to procure biodegradable sanitary pads for school girls across Goa, aiming to promote hygiene and support menstrual health in schools. Rupees 5 crore for welfare schemes for OBC community. One-time financial aid for traditional workers such as carpenters, blacksmiths, florists and potters. Griha Aadhar scheme honorarium for homemakers to be increased. A big helping hand to all my ladies who are taking this Griha Aadhar scheme and also the DSSY scheme. Atal Asra scheme where house repair aid raised from 1.5 lakhs to rupees 3 lakhs and reconstruction aid which is hiked from rupees 3 lakhs to 5 lakhs. The Mediclaim DDSSY scheme, scheme claim limits will be hiked to rupees 4 lakhs and rupees 6 lakhs. Package rates will be reviewed and cover will also be extended to government staff for treatment at empaneled hospitals in Goa. The contractual staff with over a decade of service to get permanent jobs. The Chief Minister also proposed reservation in government job for orphan persons and creation of special quota for them in the education sector from the upcoming year. Advertisement to fill up 2,500 vacancies in the government sector would be released this year through Goa Staff Selection Commission, and that as per government recruitment rules, GHRDC employees will be provided with reservation in entry-level posts in various government departments based on requirement. The Chief Minister also said, while announcing to implement the policy to regularize all the contractual employees who have rendered 10 years or more of service in government departments. A special cell in GHRDC has been proposed to train and upskill youth from the state for employment opportunities abroad. The Chief Minister also proposed to enhance the honorarium given to GHRDC employees and confirming them in service under the relevant policy. Giving relief to persons with disability, applying to Staff Selection Commission, the government has decided to waive off the application fee and the experience certificate. The government has taken possession of a plot in Ayodhya after paying rupees 25 crore for the construction of Goa Shri Ram Niwas, and the work will commence in the current financial year. The construction of Goa Yatri Bhavan at Vashi, Navi Mumbai will also begin with this year, while the land has been allotted in Pandharpur for the construction of Shri Vittal Rakumai Goa Yatri Niwas. As far as Majhe Ghar scheme is concerned, in order to see that all our Goans, the houses belonging to our Goans get regularized, special camps will be held in 191 panchayats and 14 municipalities to speed up applications.
आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुद्दम करून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन येऊन ही फॉर्मां दिल्ली एक्सप्लेनूय केल्ले बट टू सी दॅट मोर अँड मोर पीपल कम they get the benefit of Majegar scheme. Special camps will also be held at each panchayat level. Government also aims to resolve long pending Kumeri land issue by December 2026. A new Maje flat initiative is in the budget proposed under the Cooperation Department to provide solace to owners of apartment flats in buildings above 40 years old whose ownership titles are questionable and stuck in the tripartite disagreements between them, the builders and the landowners. The Chief Minister said deemed conveyance to provide clear title in such cases will be issued. As far as the tourism department is concerned, rupees 385 crore outlay has been proposed to boost the international tourism and restart charter flight operation. The government proposed to launch the inbound tour operator intensive incentive scheme 2026 from this financial year. This will be a performance-based incentive scheme which will boost international inflow of tourists. The government also proposed a Goa Wellness Ayurveda and Yoga Policy 2026 for creating regulatory and accreditation framework for wellness, Ayurveda and yoga centers across the state. The policy seeks to position Goa as a credible global destination for wellness tourism. Besides, the state also intends to set up state-of-the-art hospitality skilling center at Aguada Plateau and Sikeri through a PPP model. Government plans also to provide doorstep ration delivery for elderly, all those who are 75 years and above, and all disabled people. This is really a good step on behalf of the government. And to strengthen the operational efficiency and financial stability of fair price shops across the state, the Chief Minister has also proposed a scheme titled Chief Minister FPS Assistance Scheme. Skill gap study. Kitleच पावट्या आम्ही पळयतात when we study, we don't know whether we are meeting the real life industry कितले कितें जाय ते आम्ही study करता काय म्हणून. That's why skill gap study is been proposed. CM said the skill gap analysis to assess how well the current education system aligns with the industry requirements and identify areas where improvements are needed. This is the need of the hour. The future of our state lies with our students. They should not only be educated but also equipped with the right skills. Fee waiver scheme. Mukhyamantri Sukanya Kaushal Vikas Protsahan Yojana. Under this scheme, female trainees enrolling in government ITIs will receive 100% waiver on tuition fees. Also, thank the Honorable Chief Minister regarding this. The government estimates that around 1,000 female candidates will benefit from this scheme. Overall, this is a people-centric, growth-oriented budget which has seen to that each and every department has got due allocation of funds to see that the overall improvement of our state take place. This is the 7th consecutive budget brought by our Honorable Chief Minister, and I'm sure the 8th budget will also be read by our Honorable Chief Minister. I really thank him for many a times signing my Chief Minister's relief fund, and thank you, Speaker sir. Speaker sir, जनहिताचो आदर करून गोयच्या मुख्यमंत्र्यान
2026-27 ह्या वार्षिक बजेट आज प्रेझेंट केल्लें आसा आनी हे बजेट जर एका शब्दान जर हांव उल्लेख जर करीत जाल्यार हांव म्हणटलो इट इज अ पिपल्स फ्रेंडली बजेट आनी त्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता परंतु ज्या वेळाचेर आमी बजेट ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर जमा आणि खर्च हो शब्द खूब महत्वाचे असतात आणि लास्ट ज्या वेळाचेर असेंब्ली जाल्ली त्या वेळाचेर हांवें एक प्रश्न रेज केल्लो आशिल्लो आणि त्याबद्दल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तो आपल्या बजेट स्पीचीन सुद्दां अनाउन्समेंट केल्लो आसा तो म्हळ्यारूच EHN नंबर्सा संदर्भात जो हाऊसिंग एसेन्शियल्स ज्यो नीड्स ज्यो आसात ताजेर आज पर्यंत गोंयच्या सरकारान कारण तातूंत भितर येणावळ येता आनी येणावळ जर येयली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ही जी अत्यंत महत्वाची जी फॅसिलिटी आणि लोक गोंयचे जनता आज पळयतात ते आज पूर्ण करप वचन पूर्ण करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा कारण गोंयांतले 50% लोकांक कितें जाय गोंयांतल्या 50% लोकांक बरो तरेचे उदक लायट म्हणजे वीज आणि रस्ते हे जर म्हाका दिसता बरे तरेचे दिलें जाल्यार सरकाराचे प्रशंसन निश्चितूच करतले हातून मात सुद्दां दुम्मत ना आणि म्हणूनच ह्या गोष्टी कडेन लक्ष वेधपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा कारण आज म्हजे ताका झिरोवर मेन्शनूय हांवें फाटल्या फावटी केल्लें आशिल्लें हें जावप हें तितलेंच महत्वाचें आसा जाणून भितर आमकां रिसीट येवपाक शकता हो एक विशय दुसरें अत्यंत महत्वाचें ज्या वेळाचेर आमी महसूल ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात GSIDCचे अनेक प्रोजेक्ट्स आज अर्द्या वाटेचेर आसात म्हणल्यार पार्शली किंवा हाफ कन्स्ट्रक्शन करून ते 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां पेंडींग आहा ताजें कारण कितें काय कारण कितें ज्या वेळाचेर हांव सुद्दां एक वेळाचेर मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर आय हॅव टेकन वन डिसिजन की जे अर्धवट आशिल्ले प्रोजेक्ट जे आसात पयलीं ते पूर्ण करपाक जाय जेणे करून तातूंत भितर लोकांक तेजो फायदो जावपाक शकतले आणि तातूंतल्यानूच रेव्हेन्यू येवपाक शकता हो सुद्दां ज्या वेळाचेर बजेटाचो एक भाग आसा हे मुद्दे म्हाका दिसता व्यवस्थितपणान हाताळप हे तितलेंच महत्वाचें आसा दुसरी गोष्ट आसा लोक कित्याक खुश जातले कनेक्टिविटी म्हळ्यार आमचे ग्रामीण भागातलो म्हजो मतदारसंघ किंवा 70% ऑफ द गोवा इज इन द रुरल एरिया शहरांनी बरोचसो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आसा आणि आमी प्रत्येक बजेटाक अनाउन्समेंट करतात की आमी अमक्यो बसीस ह्या वर्सा हाडटले पूण हे जे एश्युरन्स जे आसात किंवा अनाउन्समेंट जे आसात ते बरे तरेचे आज ताचे इम्प्लिमेंटेशन जावप तेन्नाच महत्वाचें आसा आणि तेन्नाच म्हाका दिसता बजेट जे आमी मांडिल्ले आसात ते तंतोतंत जर 100% जर खरें जर उतरतले जाल्यार म्हाका दिसता ब्युरोक्रेसी हॅज टू एक्ट on the topmost priority considering from the lower staff to the higher positions पण हेजो जो कोऑर्डिनेशन जो आसा लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन तातूंत भितर थोडोसो अभाव दिसता आणि म्हणूनच 100% बजेट जेन्ना आमी इम्प्लिमेंटेशन केन्ना करपाक शकना कारण ह्या बजेटान म्हणिल्लें आसा की 1666 कोटीचो सरप्लस बजेट आसा आणि फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू अ ट्यून ऑफ रुपीज 3,895 crores which is less than the 3% GSDP हे जे वेळाचेर आमी फ्रेज आमी जेन्ना पळयतात त्या वेळाचेर बारीक बारीक गोष्टी ज्यो आसात त्यो इम्प्लिमेंट करप सहज शक्य आसा कारण लास्ट सो मेनी इयर्स म्हणू नाका आय एम रिक्वेस्टिंग द बसीस इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ते अजून पर्यंत कांय जायना आणि झाल्यो जाल्यार आज ओल्ड ज्यो कदंबा बसी सुद्दां ज्यो आसा म्हजी बस जी आसा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज परत सरकारान जी बरी स्टेप उबारल्या त्या बद्दल आमी खूब एप्रिशिएट करपाची गरज आसा पूण ही लोकांक समाधान जर आमी जर करतले जाल्यार ह्या गोष्टी कडेन लक्ष दिवप जे आमच्या हातान आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय कारण गोंयचो मुख्यमंत्री बजेट प्रेझेंट करता
बट ऍक्च्युली हे कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द कंबाईन ऑफ द कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर इट इज अ रोल ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात. बट इट इज द ड्युटी ऑफ द कन्सर्न ऑफिसर टू लुक इन टू द बजेट आणि ट्राय टू सी दॅट इट शुड बी फुल्ली इम्प्लिमेंट जातले ह्या दृष्टिकोनातल्यान विचार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आज हांव एक कलाकार आणि कलाकाराच्या दृष्टिकोनातल्यान आज ग्रामीण भाग किंवा सोशल वेलफेअराची किंवा वुमन्स अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंटाची स्कीम आसा, त्याचबरोबर आर्ट अँड कल्चराची स्कीम आसा. दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड टू इच अदर. आज जरी आम्ही DSSYचे स्किमीच्या अंतर्गत तातूंत त्याच घरान एक कलाकार जन्म घेतिल्लो आसा, पण त्या घरांतलो, कारण ही कला सन्मान जी योजना जी आसा किंवा कलाकार जो आसा पळय न्ही, हो एक स्पेशल आसता. आता एका घरान जर 2 जर पेन्शन्स जर असली जाल्यार एक बंद करपाचो फतवा आज सरकारान काडिल्लो आसा. पण म्हाका दिसता ही अत्यंत चुकीचो. जाल्यार त्या मनशाची, त्या कलाकाराची स्पेशलिटी आमी कशी काउंट करतले अशें म्हाका दिसता. खूपच रेअर जे कलाकार आसतले ज्यांचेर आज प्रसंग आयिल्लो आसा. दुसरी अत्यंत महत्वाचे, ह्याक जोडून हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधपाक सोदता, कारण हे आमी बजेटाक डिमांड करपाक शकपाना. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा, WCDचो मिनिस्टर ना, आर्ट अँड कल्चराचो मिनिस्टर ना. पण बरेचशे रिकवरी सुरू आसा. आता रिकवरी कित्या खातीर सुरू आशिल्ली? रिकवरी सुरू इतल्याच खातीर आशिल्ली की 2 जाणांक पेन्शन, घोवायकूय पेन्शन मेळटालो, घरकान्नीकूय पेन्शन मेळटालो. पूण आज घोव कवसलेलो आसा आणि जे वेळाचेर परत हे ट्रान्सफर म्हणून जे वेळाचेर आमी करपाक गेले पेन्शन, त्या वेळाचेर अशें दिसून आयलें की तेजो डबल पेन्शन आशिल्ले आणि आज लाखांनी आज परत रिपेमेंट करपा खातीर आज तांचेर आज प्रसंग आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता जितल्यो केसीस पेंडींग आसा ह्यो म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आज तांकां माफ करपाक जाय किंवा जाणटे लोकांक त्रास जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान थोडीशीं पावलां उबारप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण बरेचशे लोक जे आसात, बेनिफिशियरी जे आसात आमचे कडेन येतात, पूण आमी अर्ज करतात, आमी एप्लिकेशन करतात किंवा लेटर नोट मूव करतात की ह्या मनशाची फायनान्शियल स्थिती, अर्निंग सोर्स काय ना, तातूंत ताजे ते डिडक्शन सुरू आसा. कारण ही सगळी प्युअर जर रिस्पॉन्सिबिलिटी जर कोणाची जर आशिल्ली जाल्यार ऑफिसरांची आशिल्ली. ऑफिसर जे वेळाचेर एका घरान 2 जेन्ना पेन्शन वतात त्या वेळाचेर तांकां जर आयडेंटिफाय जर कळना जाल्यार हेजो जो परिणाम जो आसा तो परिणाम आज त्या गरीब लोकांचेर आसपाक शकना. कारण हे पेन्शनाचें लिमीट कितलें आसा? पेन्शनाचें लिमीट हे 2400 रुपीज आसा, सॉरी 24,000 आसा. आणि म्हणूनच ह्या गोष्टी कडेन लक्ष करून ह्यो सगळ्यो गोष्टी म्हाका दिसता निभावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच ह्या बजेटाक तितलो तरेचो एक इम्पॅक्ट प्राप्त जातलो. हांव अत्यंत म्हत्वाच्या मुद्द्या कडेन उठता, तो म्हणल्यारूच हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें म्हागे मुद्देच आशिल्ले वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी आनी एक्सेस. आज उदकाचो विशय आहा. खरें म्हणल्यार आज उदकाच्या विशयाचेर म्हाका दिसता DDWचो मिनिस्टरूय हांगसर बशिल्लो आसा. बरेचशे ठिकाणी उदक आज मेळना. खरें म्हणल्यार आज टेक्निकल इंजिनियर्स आमचे कडेन खूब आसात, पूण निग्लिजन्स आसा का? कारण ह्या उदकाच्या माध्यमांतल्यान आमकां रेव्हेन्यू आज जनरेट जाता, ह्या ट्रेजरी भितर पयसो येता. पूण बरेचशे कडेन अशे तरेचे एक हांव नांव घेवपाक शकना, बट डेफिनेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर बाय कन्सिडरिंग देअर इंजिनियर्स ऑर द स्टाफ टू लुक इन टू द मॅटर. कारण आज कॉमर्शियल जी युनिट्स जी आसात त्या कॉमर्शियल युनिट्सां भितर आज रेजिडेन्शियल डॉमेस्टीक जी लायन जी आसा ताका कनेक्ट केल्ली आसा आणि कोणाचो आज ताजेर नजर ना. म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज कॉमर्शियलाच्या बरोबर रेजिडन्स डॉमेस्टीक जो वॉटर सप्लाय जो करप आसता तो म्हाका दिसता खूप महत्वाची गोष्ट आज सरकारान करणे हे तितलेंच महत्वाचें आसा. म्हजो मतदारसंघ हो दोंगर पाड्यांनी किंवा शेताभाटांनी कुळागरांनी वसिल्लो हो मतदारसंघ. आमी म्हणटात ज्या वेळाचेर सरप्लस बजेटाचेर ज्या वेळाचेर आमी उलयतात त्या वेळाचेर बरेचशे आमच्यो फायल्स रोड्साची म्हणू नाका बारीक बारीक क्वेरीज काडून आज परत येतात. तातूंत भितर कितें जाता? तातूंत भितर मॅन अवर्स जे आसात
मागीर सगळो स्टाफ म्हणजे MTSचे पोतान तो चीफ इंजिनियर किंवा जो फायनान्स जे डिपार्टमेंट जे पळयता तातूंत तो मुख्यमंत्र्याचे एक फायल परत ती फॉलोअप करचे पडटा. आमकांय आमची ऑफिसीस जी आसात पळय न्ही तातूंतल्यान आमकां थोडेशे येराजेरा करचे पडटा. आणि ह्यो सगळ्यो जर काही गोष्टी जर करतल्यो जाल्यार खरें म्हळ्यार इट इज स्पेसिफिकली ट्रान्सपरन्सली सांगप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आज एखादे आमचे कडेन पयशे ना पूण बारीक नुस्तें क्वेरी करून त्यो फायली सकयल धाडप आनी परत आमकां मागीर तें कम्युनिकेशन करप हें बरोबर न्ही. सो दिस इज वन टायप लायक अ हॅरासमेंट टू दॅट इंजिनियर्स. किंवा आनी एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, गोंय जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या वेळाचेर म्हणटात त्या वेळाचेर जमनीचो विशय आसा. गोंयच्यो जमनी कोणाच्या हातान आसात किंवा जे त्यांचे जे हेर्स जे आसात ते खंय ना किंवा एखाद्या कौशलेले आसात. अशा वेळाचेर बारीक मुद्दे घेवन जर आमी जर फायल्स रिटर्न जर घेवपाक जर लागले जाल्यार म्हाका दिसता हें बजेट सोंपपाचें ना, ते तशेंच उरतलें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज गोंयच्या सरकारान किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जें आज प्रेझेंट केल्लें आसा तेजेर लक्ष दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. कारण तातूंत फायनान्स डिपार्टमेंट जो आसा पळय न्ही हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आमी म्हणटात की शेतकार हो आमचो भारताचो एक कोणो जावन आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा की म्हज्या शेतकऱ्याचो कोणो जो आसा तो कोणा मुखार भावगोवपाक जायना. कारण ते आज घाम घडयतात, कष्ट करतात. म्हणून आज तुमचे आमच्या सारकेले सगळ्यांक आज एटलिस्ट जेवण खाणा खातीर ज्यो काही गोष्टी आमकां लागता ते खूब आमकां इजिली अवेलेबल मार्केटान आसता. पूण ह्या शेतकारांचेर आज प्रसंग आयिल्लो आसा. प्रसंग कितें आयिल्लो आसा, आज बऱ्योचश्यो जमनी आज बळकवलेल्यो आसात. त्यांचे जे पारंपारीक जे वाटो ज्यो आसात त्यो पारंपारीक वाटो जे आसात ते बंद केल्ले आसात. ह्यो बंद कोणीन केल्ले आसात. फाटले फावटी हांवें ह्याच 0 आवर किंवा कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्लें आशिल्लें. लँडलॉक्स आज केल्ले आसात. म्हजी जमीन हांव विकतां पूण ताजेर जेन्ना आमी परमिशन दितात त्या वेळाचेर ह्या शेतकऱ्यांनी आज आमी तंत्रज्ञानाचे शेतीचे भाशेचे उलयतात. पूण ही तंत्रज्ञान किंवा जे आमची मशिनरी जी आसात ती खंयच्यान व्हरपाची हो विषय आज गांभीर्यान घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आत्ताच ज्या वेळाचेर कॉलिंग अटेन्शन ज्या वेळाचेर आदरणीय आमच्यो सभासद दिव्या मॅडमीन उलयला पूण हांव ताजेर एकच खातीर उलना कारण इट वॉज मेंट फॉर द ओनली 70 तालुका. पूण हे शेतकारांचो बाजू जी आसा पळय ती आज वेवस्थीत लक्षांत घेवप हें तितलेंच वचा. आज शेतकार रडपाक लागिल्लो आसा. रडपाक कित्याक लागिल्लो आसा, म्हारगाय खूब जाल्ली आसा. पूण तातूंत भितर आज तांकां सपोर्ट दिवप हो तितलोच म्हत्वाचें आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जे बजेट जे प्रेझेंट केल्लें आसा पळय ते बजेट एक्च्युअली जर आमकां इम्प्लिमेंटेशन जर करपाक जाय जाल्यार ती दुख्ख कित्याक टपकतात हेजो आज अभ्यास जावप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हज्या ज्या वेळाचेर हांव झेडो किंवा एग्रीकल्चर किंवा डायरेक्टरा कडेन हांव उलयतां आमी खुबशे फॉलोअप करतात पूण हे ना ते म्हणपाक शकना. कारण गव्हर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड बाय द पीपल. जे लोकांक जाय ते दिवपा खातीर सरकार आज आसपाक जाय. आणि सरकार कितें सांगता ते लोक आयकपाक ना. लोकांक कितें जाय पळय, आय रिपीट, लोकांक कितें जाय पळय न्ही ते दिवपाक सरकाराची जबाबदारी आसा. शेतकाराक कोणाची कितें तरी अशेंच कितें दी अशें नाका पूण ताका फॅसिलिटी दिवपा खातीर आज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अडचणी आसा पळय न्ही ते अडचणी सुटाव करपाची आज अत्यंत गरज आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज बजेट ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी इम्प्लिमेंट जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवप हें तितलेंच म्हत्वाची गोष्ट आसा. आय विल रादर कॉंग्रॅच्युलेट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर regarding this. ESI Corporation will establish a medical college wherein 50% seats will be reserved for the Goans. अत्यंत महत्वाचो अनाउन्समेंट. पूण ते अनाउन्समेंट ह्या जो अकॅडमिक इयर आसा किंवा टायम फ्रेम टायम बाउंड जावपाची गरज आसा. कारण खुबशे आमचे भुरगे जे आसात ते दोतोर जावपाचो हावेस आज मनान बाळगून आसात आनी ताचे खातीर हार्ड वर्क करीत आसात. खरें म्हळ्यार हें एश्युरन्स जें आशिल्लें की एनहान्समेंट इंक्रीजमेंट ऑफ द सीट्स इन द गोवा मेडिकल कॉलेज. इवन ह्यो जो विशय जो आसा तो मुखार व्हरप तितलोच म्हत्वाचें आसा. कारण माय थर्स्ट एरिया इज एज्युकेशन. एज्युकेशना कडेन आमी जेन्ना उलयतात त्या वेळाचेर हे सगळ्यो काही गोष्टी प्रायोरिटीचेर तो बजेट थंय खर्च करपाची अशी गरज आसा. आज अत्यंत महत्वाच्यो
ओल्ड ज्यो शाळो ज्यो आसात म्हाका दिसता आमचे आदरणीय विरेश बाब बोरकर हाणेन एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आहे. म्हज्या मतदारसंघातल्यो शाळा हांवें खूब परिपक्व केल्ल्यो आसात, त्या बद्दल हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करतलो. बट बरेचशे ठिकाणी आमी ज्या वेळाचेर वतात त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो शाळांच्यो पाटयो बिटयो आहा पळय न्ही त्यो आज पडपाक लागिल्ल्यो आसा. बिफोर हॅपनिंग एनी कायंड ऑफ अ कॅज्युअलिटी, ह्या कॅज्युअलिटी जावचे पयलू म्हाका दिसता रिस्पेक्टीव आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या टिचर्स जे आसात त्या टिचर्सांकडल्यान रिपोर्ट घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तो रिपोर्ट त्या PWDचे कन्सर्न जे आसात ते कितें करतात, PWDचे सुद्दां आनी एक गोश्ट आसा, ते वतात ते कितें सांगता पयलीं तितलेंच काम करतात, एस्टिमेट करतात, टेंडर फ्लोट करता वतात. बट वॉट इज द रिक्वायरमेंट? कारण टीचर जे आसा पळय तिका तें कांय खबर नासना, किंवा जे पेरंट्स जे आसात पळय तिका तें कांय खबर नासना. प्रत्येक शाळेचे टेंडर 2-2, 3-3 फावटी जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हो एक मॅन पॉवर वेस्ट करपाचो किंवा परत ती कागदपत्रां हे ते सगळ्यो काही गोष्टी हेचेर एक परिपद्ध आणि हेका रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरपाक जाय. त्या टॅक्निकल जी टीम जी आसा ती टॅक्निकल टीमीक धरपाची गरज आसा. तेन्नाच हें बजेट जें आसा पळय न्ही तें म्हाका दिसता फूल इयराचें आज तें लागू जातलें किंवा तें सोंपतलें. हांव चड कांय उलोवपाना, पण इतलेंच हांव म्हणटलों की ज्या तरेन आज गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जे बजेट जे मांडिल्लें ताचेर अत्यंत एक फोकस हांव करपाक सोदतां, नजर ओडपाक सोदतां की आमी टुरिजम म्हणटात गोंय राज्य. टुरिजम म्हणटरी आज ज्या वेळाचेर आमी इतर स्टेटींनी वता किंवा ज्या वेळाचेर आमी दुसऱ्या देशां भितर वता, एक अत्यंत गोष्ट आनी खरें म्हळ्यार गोंयच्या सरकारान हेजे खातीर थोडेशें एक्स्ट्रा बजेट सुद्दां जर दवरलें जाल्यार आमकां तातूंतल्यान चड रेव्हेन्यू येवपाक शकता. तें म्हळ्यारूच आज आयिल्ले वयल्ल्या रस्त्याचेर आमी गार्बेजाचो ढिगारे पळयता, गार्बेजाचे ढिगारे पळयता. खरें म्हळ्यार हें दुख्ख दिसता. केन्ना केन्ना आमकां हेजे कडेन आमकां लडचें पडटा. ह्याचेर परिपक्व कितें म्हणटले, सरकाराक 2 गाळी घेवच्यो पडटल्यो, सरकार इरोगंट आसा अशें म्हणचें पडटलें. बट आमी ही स्टेप्स घेवच्योच पडटल्यो. गोंय जर जगाच्या नकाशाचेर आज परजळलेलें आसा तें तशेंच जर उरतलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो ड्रास्टीक स्टेप ताजेर भितर फायन्स ह्यो इम्प्लिमेंट करप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ताजे खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी क्लियर करून गोंय बरे तरेचें आसा. जगाची नजर आज गोंयचेर आसा, कारण गोंय इज ब्लेस्ड विथ द सिनिक ब्युटी. ही सिनिक ब्युटी जर म्हाका दिसता आमी तशीच जर दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता ही पावलां आज मारप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी परत एकदां हांव इतलेंच उलयतलो. आनी एकूच गोश्ट खऱ्या वेळाचेर ते 1 मिनिटान खबर कर. 2 मिनटां. 1 मिनिट. आज बरेचशे कडेन वायडनींग ऑफ रोड्स चालू आसा. वायडनींग ऑफ रोड चालू आसा. हांव सदांच तें उलयतां, मागीर भाटकार लोक मागीर बेजार जाता. वायडनींग ऑफ रोड्स कारण आमचे कडेन खर्च आमी करतात. एक रोड जर आमी वायडनींग करतात ताचे भितर ऑब्स्ट्रक्शन्स आसात, तातूंत भितर अशे तरेचे प्रोविजन किंवा कायदो हाडात म्हणून हांव फाटल्या 8 वर्सां जालीं ह्याच विधानसभेच्या सभागृहांत हांव उलयत आसता. पूण अजून पर्यंत कांय जायना. कारण कोण तरी एकटो जन्मतात जमीन घेवन कोण हांगसर येवना आनी तो जमीन घेवन खंय तरी परत ताचो गोबर जावपाना. पूण आज गरज आसा त्या लोकांचो जीव सांबाळपाचो. आज बारीक बारीक व्हरणां आसा, कोण कंपाऊंडा हात लावपाक दिना. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट कलेक्टर. यू हॅव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेणे करून आमचो जो पयसो जो आसा तो वेस्ट जावपाक जायना. ही थोडीशी काही गोष्टी सजेशन. आणि परत एकदा अ फ्रेंडली बजेट हॅज बीन प्रेझेंटेड बाय द गोवा चीफ मिनिस्टर. आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम वन्स अगेन. अँड डेफिनेटली आय थिंक हे इलेक्शन इयर आसा. ऑफिसर्स आणि खास करून चीफ सेक्रेटरी हॅज टू गिव अ डायरेक्शन्स टू द सबऑर्डिनेट की हे जे आसा पळय न्ही ते इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. बेश्टे कागदार आसून ताचो कांय फायदो जावपाना. इतलेंच सांगता आनी म्हाका उलोवपाक दिले बद्दल हांव 2 शब्द सांगून तुमचे आभार. मेंबर DVR राणे. Speaker, sir, as we discuss the state budget for the financial year 26-27, it's encouraging to note that the strong economic foundation on which Goa continues to progress. Our state's gross domestic product is estimated at 1.31 lakh crore, reflecting steady economic growth and resilience. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for the budget
he has presented, because it's a forward-looking budget and balanced with a balanced roadmap for the continued progress of our state. It reflects a clear vision for inclusive growth, strengthening infrastructure, empowering youth, women, supporting farmers, and improving the overall quality of life for our citizens. Goa also continues to maintain one of the highest standards of living in the country, with a per capita income of 8.18 lakh. The government has proposed a total expenditure of 30,195 crore for the financial year, while prudently maintaining fiscal discipline with a projected revenue surplus of 1,666 crores. Additionally, the support received from the Government of India, including 2,078 crores as special infrastructure assistance, further strengthens our ability to invest in development, infrastructure and public welfare across the state. These figures clearly demonstrate that Goa's economy is stable, forward-looking and well-positioned to achieve the vision of a stronger and more prosperous state. While speaking on the Public Works Department, Honorable Speaker, sir, I would like to commend the government for strong emphasis placed on infrastructure through the PWD department. With an allocation of 1897 crores, the government has clearly prioritized improving connectivity and public infrastructure across the state. The provision allowing each constituency to undertake priority development works worth 100 crores will ensure that local needs are addressed effectively. A substantial 1237 crores has been earmarked for roads and bridges, which will significantly enhance connectivity and ease of travel for citizens, while 372 crores has been allocated for the repair and maintenance of government buildings, ensuring that public infrastructure remains safe and functional. Major connectivity initiatives such as the proposed 4-lane road from Tue Electronic City to the National Highway will further boost economic activity and mobility. Importantly, projects such as the construction of the approach to the Bagwada Bridge and the Bagwada Bridge at Morle in Parien and the internal hot mixing roads of Valpoi will bring much needed improvements in road infrastructure in Sattari Taluka. When we speak on health, I would like to appreciate the government for the strong focus given to the health sector in the budget. The proposed expansion and strengthening of medical infrastructure will greatly benefit the people of Goa by improving access to quality health care. The expansion of the 100-bedded hospital and the construction of a new hospital block at IPHP Bamboli will significantly enhance mental health services in the state, which is an important and often overlooked area of healthcare. The addition of new lecture halls and facilities at Goa Medical College will further strengthen medical education and help produce more skilled healthcare professionals. At the same time, the establishment of a daycare center at the Institute of Psychiatry and Human Behavior and the construction of a 15-bed urban primary health center at Kunkoli, along with the upgradation of PHC Bedki, will ensure that healthcare services reach people more efficiently at the grassroots level. These initiatives clearly demonstrate the government's commitment to building a stronger, more accessible, people-centric healthcare system for citizens of Goa. When we speak on electricity, the electricity department has been given a budget of 5,100 crores, clearly demonstrates its commitment to strengthening the power sector and ensuring reliable electricity supply across the state. Investment aimed at upgrading electricity infrastructure will help improve the stability and efficiency of the power distribution network, which is essential for households, businesses, and overall economic growth. Reliable power supply plays a crucial role in supporting industries, tourism, education, and healthcare services. I would especially like to highlight the underground cabling work, which is currently underway in Sattari Taluka, which is greatly benefiting the citizens, and it has improved safety, reducing power outages, which are caused by weather conditions, and it has enhanced the overall reliability of electricity supply in Sattari Taluka. I would like to appreciate the government's continued commitment to protecting and strengthening Goa's rich forest and ecological heritage through the allocation of 199 crore to the Forest Department. Goa is blessed with abundant biodiversity, and investments in conservation and eco-development are vital for maintaining environmental balance while also promoting sustainable tourism. Initiatives such as the plantation drive under Ek Ped Maa Ke Naam, through which 2.19 lakh saplings have already been planted, reflect the government's dedication to increasing green cover and encouraging environmental awareness among citizens.
The development of the forest park at Kampal, improvement of the walkway at the Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, construction of an administrative block at Jordan Forest Office, and entrance plaza development at Bondla Zoo will enhance ecotourism infrastructure and create better experiences for visitors and nature enthusiasts. When we speak on social welfare, the budget allocation of 554 crores speaks volumes, ensuring a wide range of welfare initiatives continue to reach those who need them the most. The DSS is one of the state's most significant welfare initiatives started by former Chief Minister Shri Manohar Parrikar ji continues to provide crucial support to elderly citizens, persons with disabilities and widows with a substantial allocation of 479 crores and a commitment to enhancing benefits in view of rising living costs. In addition, 5 crore has been allocated for the welfare of the OBC community, along with a proposal to provide one-time special financial assistance to individuals engaged in traditional occupations such as artisans, musicians, flower sellers, and potters. These initiatives collectively strengthen the social safety net and ensure that development in Goa remains inclusive and people-centered. For people with disability, the provisions made in the budget to empower people with disability reflect the government's strong commitment to building a more inclusive and supportive society. An allocation of 30 crores has been made for the Department of Persons with Disability, which will help strengthen various initiatives such as improving accessibility, rehabilitation, skill development, and overall quality of life for people with disability across the state. These efforts will go a long way in ensuring that every individual, regardless of physical or intellectual challenges, is empowered to participate fully and confidently in the social and economic life of our state. Through the Pradhan Mantri Divyansha Kendra at Goa Medical College, 601 assistive devices have been distributed free of cost to 330 beneficiaries, amounting to over 48 lakhs. The proposed introduction of equivalent certificate for grade 10 for persons with intellectual disabilities is an important step that will allow individuals undergoing structured training to receive a certification equivalent to the 10th standard, opening pathways for further skill development and employment opportunities. In addition, the new Divyang Kaushal Yojana will provide skill-based training and workshop access for persons with disabilities above the age of 18. Initiatives such as hosting the International Purple Fest 2026, the proposed Divyang Ghar for children with disabilities with NGO support, the creation of a barrier-free environment across the state with an investment of 12 crores, and the establishment of Composite Regional Center in collaboration with the National Institute for Speech and Hearing Disabilities, Mumbai, will collectively strengthen rehabilitation, accessibility, and inclusion. These initiatives will go a long way in empowering persons with disabilities. When we speak on women and child, 5 minutes please. When we speak on women and child, the true progress of any society is reflected in the empowerment, dignity, and well-being of its women. The provisions made in this budget for the WCD department clearly demonstrate the government's commitment to strengthening this foundation of our society. An allocation of 544 crore has been made for the department, reinforcing the vision for women's empowerment as an important pillar for Vikasit Goa 2037. The Grah Aadhar scheme continues to provide crucial financial assistance with the provision of 330 crores and an enhanced monthly support, the Ladli Lakshmi and the enhanced... Not yet, will be. The enhanced, sorry? Will be announced, yeah. Yeah, it will be enhanced monthly support from the current financial year. The Ladli Lakshmi scheme with an allocation of 40 crores will continue to provide financial security for young girls and support them after marriage. The expansion of Anganwadi centers in various areas will strengthen childcare, nutrition and early education services. In addition, increase in honorarium for Anganwadi workers by 5,000 and for Anganwadi helpers by 2,500 from next year recognizes the important role they play in nurturing and supporting children and families in our communities.
Speaker, sir, when we speak on skill development, the upgradation of 5 ITIs under the PM Setu scheme through the hub and spoke model will modernize training facilities and provide students with better technical exposure. The Mukhyamantri Sukanya's Kaushal Vikas scheme offers a 100% tuition fee waiver for girls in ITIs. Is an important initiative and encourages greatest participation of women in technical education. There is an establishment of a drone pilot training center at Kakora ITI and the introduction of specialized certificate courses in areas such as event production, light and sound engineering, wedding hospitality, which will open new career avenues, especially in sectors that are closely linked to Goa's tourism and service industry. When we speak on industries, there's an initiative to establish working women's hostel in industrial estates such as Verna, Madka and Tuve is a very progressive step towards empowering women and encouraging their greater participation in the workforce. With a provision of 30 crores for Goa IDC, the construction of these hostels at a cost of 100 crores expected to be completed in this financial year. It will benefit many working women with a safe, affordable and convenient accommodation close to their workplaces. When we speak on agriculture, the measures such as drip irrigation support scheme for vegetable cultivation will help farmers improve water efficiency, increase productivity and promote sustainable agriculture practices. The provision of 25 crores towards enhanced pricing support for scheduled tribe cashew farmers is a very important step that will directly strengthen the livelihoods of many farming families. The development of cashew mother blocks at government farms in Kodar and Kale for improved varieties will also help enhance the quality and yield of cashew plantations. I am particularly happy to note that the proposal to establish the cashew 5 minutes to establish. 1 minute, finish in 1 minute. No, just 5 minutes. 1 minute, 1 minute. Speaker, sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The resolution is to moved for extending the House by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The House is extended by 2 hours. And madam, you have got just 1 minute. Just 1 minute. I'm particularly happy to note the proposal to establish the Goa State Cashew Board under the Agriculture Department with a budget provision of 2 crores. This initiative aligns closely with the vision I've long advocated for the growth and protection of our traditional cashew sector, and it will go a long way in empowering the farmers and boosting one of Goa's most important agricultural industries. When we speak on tourism, Speaker, sir, we welcome over 1 crore of tourists in 2025, and at the same time, government's focused on developing key attraction and cultural landmarks as Ikdasha Tirth Yatra, development of Harwale waterfalls. All these are important initiatives, facilitate pilgrimage travel for devotees visiting sacred places such as Pandharpur, thereby connecting Goa with wider religious tourism circuits. There is, through initiatives such as Mukhyamantri Awas Yojana, implemented through the Goa Housing Board, this will bring affordable flats and shelter for all. Under Majhe Ghar scheme, which Honorable CM launched, we have seen the huge, the success of the scheme, and which has helped each and every sector in our state. Under education, substantial allocation of 3,400 crores. And there's initiatives such as a program will help cultivate strong research culture among students. Under Panchayat, with an allocation of 940 crores, it's very, very important with a provision of 94 crores, the government is focusing on strengthening livelihood opportunities and promoting economic independence in rural areas. Under the National Rural Livelihood Mission, the government has set an ambitious target of creating 11,000 Lakpati Didis within 1 year, enabling rural women to achieve a minimum annual household income of 1 lakh and become financially self-reliant. The provision of 4.51 crore as community investment for self-help groups will help them expand their activities, improve access to credit, and generate additional income opportunities.
In addition, bank loans amounting to 50 crores will be dispersed to self-help groups. The implementation of Viksit Bharat Rozgar, the Ajivika mission in convergence with Manrega remains an important instrument for ensuring rural employment security and livelihood support in the state. This program, implemented through panchayats, focuses on strengthening and planning at the village level. Speaker, sir, in conclusion, the various initiatives and allocations outlined in the budget presented by our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant-ji, fully aligns with the national vision of Viksit Bharat 2047, while also upholding the guiding principles of Sarvodaya, that is the welfare of all, and Antodaya, upliftment of the last person in society. Yes. This budget not only addresses the needs of the present, but also lays a strong foundation for a prosperous, sustainable and inclusive future for Goa. Thank you, Speaker, sir. Honorable MLA Cycle Lobo. Yes, sir. Thank you, thank you. Speaker, sir, Honorable Chief Minister, जो budget present केला 2026-27, he has rightly focused on the entire Goa, and especially the rural Goa. The focus is on infrastructure development. Speaker, sir, the focus is on employment. The focus is on skill development. Focus is on industry. The focus is on how to generate jobs through tourism industry, to pharma industry, to agriculture, through mining and all other industries which are being set up in the state of Goa. Speaker, sir, the vision of our Prime Minister, Narendra Ji Modi, is seen in budget, Goa budget 2026-27. Chief Minister has rightly said that what Prime Minister talks about, that you have to reach to the last person in the society. And we talk about the last person in the society is the person who is staying in the Gramin Bag of Goa. जे rural Goa ha, त्या भागातलो मनीस कसो वयर सकतलो, त्या भागातल्या मनशाक कशे आमी विकसित करतले, त्या भागातल्या मनशाक कशे आमी वयर काडटले. आणि ह्या बजेटान पहिल्या फावटी ह्या 5 वर्सांक जे चीफ मिनिस्टरान डिटेलान आमकां दिल्ले आहा की पयशे खंयसून येतले आनी हे पयशे आपूण कशे कशे मोडटलो, खंयच्या खंयच्या भागान कितके पयशे घालतलो, खंयच्या डिपार्टमेंटाक आपूण कशे पयशे दितलो आनी कशे पयशे ते भितर येतले. स्पीकर सर, जो बजेट 30,195 करोडाचो मांडला, तो जो तर आमी पूर्ण करूंक वयतले जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा काम करचें पडटलें. वांगडा काम म्हणजे जे मिनिस्ट्री आहा तेजे अंडर जितके कॉर्पोरेशन आहा, गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आहा, विलेज पंचायत आसा, यांनी सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. तितून आमदारांनी काम करचें पडटलें. जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मांडला की आपूण जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनाक वेगवेगळे वस्तू आपूण दितलो आनी तितून गोवा यात्री भवन आणि श्री विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास, तितून वेलंकनीचो एक भवन बांदपा खातीर जागो पळयला आनी तो फायनलायज जावपाचो आहा. हे जर तर सगळें जावपाक जाय जाल्यार हितून एक पावल मारचें पडटलें सगळ्यांनी की आमी वचोन तो जागो फायनलायज करुया. वेदर इट इज वेलंकनी, जो जागो फायनल जाला तितून काम स्टार्ट करपाक
एक मनीस अपॉइंट करचो पडटलो जो मनीस वचोन हें काम सुरवातीक चालू करतलो. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर उलयतना स्पीकर सर, हे कॉर्पोरेशन आमच्या गोंयकारांक जॉब दिवपा खातीर केल्ले आहा. जे आमी आउटसोर्स करताले, इतली वर्सां आउटसोर्स केले, जे सिक्युरिटी गार्ड्स आउटसोर्स करताले ते आता आमच्या गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशनांसून, गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांसून हे म्हाका दिसता कितकेशेच अनएम्प्लॉयड यूथ, चेडे तशी चेडवां ह्या डिपार्टमेंटान भितर येवन तांकां जॉब मेळटले, तांकां खंय तरी फुडें वचूंक मेळटलें. स्पीकर सर, प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स इव्हॅल्युएशनान म्हाका दिसता हो सेन्सस जो आहा, जो आमी इतले तेंप उलयतालो, कास्ट सेन्सस हो जावपाची गरज आहा आनी हितूनसून बेगींतले बेगीन हो सेन्सस जावचो आनी हेचो फायदो आमच्या गोंयकारांक मेळचो. आनी स्पेशली जे एसटीचे रिजर्वेशन आहा जे हितूनसून जावपाचे ते बेगींतले बेगीन जावचे. स्पीकर सर, एड्युकेशनान म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान खूब भार घेतलेलो आहा आनी भार घेताना हायर एड्युकेशन आसूं, टेक्निकल एड्युकेशन आसूं, हितून आनी स्कील डेव्हलपमेंट आसूं, ह्या हितूनसून म्हाका दिसता भुरग्यांक जे मॉडर्न एड्युकेशन, जेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी मॉडर्न, ते कितें शिकपाक जाय आनी तांकां कसलो जॉब मेळटलो, जे एक्झिस्टींग ITIs आमचे आहा त्यो कश्यो आमी स्ट्रॉंग करतले, तितून आमी कितें कितें वस्तू ऍड करूंक शकता ते सगळे ह्या बजेट हितून मांडलेले आहा. स्पीकर सर, बायलां खातीर स्पेशली मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास योजना जी तेणें घातल्या ITआन, ते म्हाका दिसता चालीक लावपाची बेगींतल्या बेगीन गरज आहा. आनी हितून जी आमची चेडवां आफ्टर पासिंग SSC जी कितें ITI शिकतली तांकां बरेंतले बरे जॉब तेजे उपरांत, वेदर इट इज इन गव्हर्नमेंट सेक्टर, वेदर इट इज प्रायवेट सेक्टर, खुबशे इंडस्ट्री ज्यो येतात तितून भायले लोक गोंयांत येवन तांकां जॉब मेळटा, आमच्या भुरग्यांक खंय तरी फाटीं आमी उरता. स्पीकर सर, एड्युकेशनान उलयतना इतलेंच म्हाका सांगूशें दिसता की जे आमचे ग्रांट इन एड स्कूल्स आहा तेंचो ग्रांट मातसो वाडोवपाची गरज आहा. मेंटेनन्स ऑफ द स्कूल जे स्पेशली रुरल भागान आहा ते जायना, जे फंड येता तितून ते जायना आनी तांकां हो ग्रांट तांकां एक्स्ट्रा दिवप. स्पेशली पेंट, थोडी स्कुलांची पेंट्स आसूं, टॉयलेट्स आसूं, स्पेशल टॉयलेट्स फॉर लेडीज, फॉर जेंट्स, म्हणजे सेपरेट आसपाची गरज आहा, बरे टॉयलेट आसपाची गरज आहा. स्कुलाचे भितर बेंचीस, स्मार्ट बेंचीस जे कितें दिवपाक जाय तांकां, स्मार्ट बोर्ड्स, खूब वस्तू आतां नेयो येयल्ल्यो आहा. when we talk about education going to a different level, fund allocation भरपूर आहा पूण हे करपाची गरज आहा. चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, खुबशा स्कुलांनी हो एक क्लासरूम तयार जाल्लो आहा पूण क्लासरुमान इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसता. आनी स्पेशली वेन इट कम्स टू ग्रांट इन एड, हे म्हाका दिसता त्या मॅनेजमेंटान करचें पडटा आनी हितून कितें तरी एक स्कीम काडून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां हें कशें दिवपाचें तें इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर, अंडर फायनान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान GSIDCन खुबशीं कामां जी आदी स्टार्ट केल्ली ती फुडें पावयल्ली आहा. ती आमी कंप्लिशनाक आतां ह्या 3 म्हयन्यांनी कंप्लीट करून दिवपाचें आमी एक डिसिजन घेतला स्पीकर सर. आनी हे डिसिजन घेतना कितकेशीच हॉस्पिटलां, PHC, CHCs जे आमी गोंयान काम चालू केल्ली 4 वर्सां पयलीं, 3 वर्सां पयलीं, ते कंप्लिशनाक पावला. आमी आतां पयला तुवें हॉस्पिटल जें आहा हें आमी इनॉग्रेट करून आमी दिल्लें आहा. कितकेशेच पर्वरी चोडन ब्रिज हेचो फावंडेशन स्टोन ह्या दिसांनी जावपाचो आहा. तेचे भायर जे बिल्डिंग्स आहा, गोवा मेडिकल कॉलेजीचे बिल्डिंग्स आहा, तेचे भायर आनी कितकीशीच अशी अशे
हे आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा जो गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान हातीन घेतला, हे आमी काम सुरवात करतले आणि थोडे काम आमी पूर्ण करतले, हे उतर चीफ मिनिस्टरान ह्या बजेटान दिल्ले आहा. स्पीकर सर, सेवेज कॉर्पोरेशनाचेर उलयतना म्हाका सांगूशें दिसता की बजेट एलोकेशन जाला, पूण म्हाका दिसता आमी हेचेर भार घेवपाची गरज आहा. तुमचे म्हापसाचे सेवेज लायन चालू जावपाक जाय, कलंगुटाची चालू जावपाक जाय, म्हणजे आमचे लागीं लागींच आहा. आनी हे खुबशे प्रॉब्लेम सेवेजाचे जेन्ना पंप जाता तांकां डिस्चार्ज करपाक जागो ना, म्हणजे म्हापसाची सेवेज म्हापसान ट्रीट जावपाक जाय, कलंगूटची कलंगुटान जावपाक जाय, आनी आजूबाजू जी एरिया आहा तांकां आमी हेल्प करपाक जाय. ही म्हाका दिसता इतली वर्साचो जो प्रोजेक्ट आहा सेवरेज कॉर्पोरेशनान आतां हे खुबशे जे मॅन होल्स इनकम्प्लीट आहा ते कंप्लीट करपाक घेतलेले आहा. जो पंपिंग स्टेशन आसूं, जो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं, तोय फायनलायझेशन करपाचे घेतलेले आहा. आमी ट्रायल बेसिसान कलंगूटचो सेवरेज प्लांट चालू केल्लो आहा. तितून म्हाका दिसता कितकेशेच आमकां फंडिंगाची गरज आहा, तितून हे एलोकेशन ह्या बजेटान दिल्लें आहा आनी हे पूर्ण जातलें हे म्हाका खात्री आहा. तितून म्हापसाचो जावनी स्टार्ट, आमचो कलंगुटाचो फूल स्विंग जावनी स्टार्ट, तेचे भायर जे आनीक कितकेशेच आहा, कुरचोरे आहा आनीक दुसऱ्या एरियांनी काम जे सुरवात जाला, पर्वरी जे काम सुरवात जाला, इतले पयशे सरकारान खर्च केल्या आनी ते फुडें पावन खंय तरी स्टॉप जाल्ले आहा. म्हाका दिसता हें काम सुरवात करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका सांगूशें दिसता तुमी खूब प्रयत्न केल्लो आहा. जो आमचो रवींद्र भवन अंडर आर्ट एंड कल्चर, आमचो बार्देसचो रवींद्र भवन जावपाक जाय, ते म्हाका दिसता खंय तरी आमी बेगींतल्या बेगीन हो जागो आयडेंटिफाय करपाक जाय. आनी जर तर म्हापसा if you can put some extra efforts to identify the place in Mapsa, we will immediately take it up under GSIDC. GSIDC आमी प्रोविजनूय केल्ले आहा की रवींद्र भवन म्हापसा हो तुमच्या हातीन तेजो फाउंडेशन स्टोन घालून, म्हणजे मुख्यमंत्री तूं आनी हांव आनी बाकीचे बार्देसचे आमदार, हो बऱ्यांतलो बरो रवींद्र भवन, बट इट शूड बी विदीन दॅट वेसिनिटी ऑफ म्हापसा वेर बस आनी आमचे गाडयो पार्किंग बाकीचे सगळे, म्हणजे अशी फॅसिलिटी आसची. जे कोमनीदादी कडेन तुमी उलोवन जे कितें फायनलायज करूंक जाय ते तुमी करा, बींग द म्हापसा MLA. And I want this project, this is a prestigious project, we are talking about it for a very, very long time. I think for the last 3 terms, Vijay Sardesai will know that your dad also, our senior member of this house, Francis D'Souza's dream it was that Mapsa should have a Ravindra Bhavan. When he was in opposition, he was talking. When he came in ruling, he said, I'm almost finalizing. I think it was there in your destiny as a MLA. म्हणजे तुझे हितून उरला ते की तू तो जागो फायनलायज कर, तो आमकां दाखय. आमचे बार्देसचे लोक रवींद्र भवनाक रावल्या. आयज योगायोगान JSIDCचो चेअरमॅन हांवूय आहा आनी हितूनसून मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगला तितूस तुमचे कडेन उलय म्हणून, आनी तो जागो फायनल कर, तूं आमकां दी. इवन कोमनीदादीक जर तर कितें दिवपाक जाय म्हणजे बांदून तितून शॉपां कितें दिवंक जाय ते फायनलायज तुमी दोगूय जाण बसून कर आनी आपल्या कडेन फायनलायज करून हाड म्हटला तेणें. सो आय एम रिक्वेस्टिंग यू स्पीकर सर that you need to put some extra efforts to see that all this work of finalizing this land and to start the foundation and completion. Whereas the public works department an आमकां सगळ्या आमदारांक मुख्यमंत्र्यान एक इजी करून दिला की तुम्ही आयडेंटिफाय करा खंयचे रोड्स कितें करूंक जाय, कल्वर्ट्स ब्रिजीस बाकीचे सगळे वस्तू हे तुम्ही बेगीतल्या बेगीन आपूण ते पास करून तुमकां दितलो. 100 crores बजेट तेणे आमकां दिल्लो आहा. इट्स अ व्हेरी बिग थिंग. स्पीकर सर, ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट जे आता नयेच सुरवात केल्ले आहा, ड्रिंकिंग वॉटर इज अ बिग प्रॉब्लम विच एवरीबडी इज फेसिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, आय वुड लाईक टू bring to the notice of this August House that lot of debates have happened in this August House regarding drinking water. And drinking water उणे उणे जायत गेल्ले आहा. बिल्डिंगा वाडटा, विलाज वाडटा, स्विमींग पूल्स वाडटा आनी जी ड्रिंकिंग वॉटर आमचे लोकल लोक आहात ते फाटी उरता. आनी त्या खातीर खुबशे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स आमी बांदलेले आहा. बट जे जे दिसा आमकां हो तिलारीचे उदक बंद जातले म्हणजे फॉर वेरियस रिजन्स, वेदर इट इज regarding the servicing of that entire
चॅनल जे आहा म्हणजे कानाल सर्विसिंगाक येतले म्हणजे तेजे हे येतले फॉर वर्क्स ऑफ दॅट कॅनल तेन्ना आमचे हे बंद जातले उदक. सो वी नीड टू हॅव ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वॉटर. म्हाका दिसता वी नीड टू build big ponds in every village where water from the natural source, that is आमचं रेन वॉटर जे डोंगरा वयरसून उदक येता ते येवन आमी आडोवन धरून जे दुसऱ्या हितून आहा विलेजींनी आहा अशें खेडे गांवांत आहा तशें आमकां म्हाका दिसता करपाची गरज आहा. या वॉटर Honorable member, 5 मिनटांनी. 2 मिनिटांचं. स्पीकर सर, एकूच म्हाका सांगूशें दिसता की ड्रिंकींग वॉटर हें फुडें फुडें वचोन कमी जायत वयतलें आनी जे आदीं आमकां 24 वरां येता ते आतां 12 वरां येवपाक लागले. थोडे सुवातेर 4 वरां येवपाक, थोडे सुवातेर पयऱ्यान येता आनी ही समस्या जी आहा ती वाडटली. तितून त्या खातीर आमी म्हाका दिसता एक सोल्युशन हाडपाची गरज आहा आनी सोल्युशन म्हाका दिसता ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आमचो बरो मेळ्ळो आमकां. तेणें सोल्युशन हाडपाची गरज आहा प्रत्येक विलेजीन. जो तर इफ यू आयडेंटिफाय प्लेसीस फॉर अस अँड डू सम ट्रीटमेंट प्लांट्स वेर नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर लायक बीग पॉन्ड्स वीच आर देर तेंकां रिजुवेनेट करून म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान जे आमकां विजन दिला की रिजुवेनेट ऑल द ओल्ड पॉन्ड्स, क्लीन देम, see that if this water can be used for drinking water and also for agricultural purpose. Speaker sir, एक सांगूशें दिसता की जे जो डिपार्टमेंट आहा एनिमल हजबंड्री तेचे अंडर मोठे काम करपाचे सरकारान घेतलेले आहा. सरकारान सांगला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की आय विल build more gauशालाज, means I will have more gauशालाज in the state of Goa. I wish to tell this August House that every taluka should have at least one and some of the talukas should have two. आणि ही जी गोरवां रोडार भोंवता आनी तेंकां एक्सिडंट जायत आहा आनी तेंचे थोड्यांचे पांये मोडटा, तेंकां जेवणाक ती प्रॉब्लम जाता. थोडी आमची गोरवां जी आहा जी एक टायमार आमी म्हणटाले हाली ग्रीन खाता, म्हणजे ग्रीन म्हणजे वचोन सायडीक म्हणजे ग्रीनरी खावपाची, म्हणजे शेतान चोरतान ती, पूण ती आयज खंय तरी जेवण जे रोडा सायडीक लोक आमचे लोक उडयता जेवण ती खावपाक लागले. नॉन व्हेजिटेरियन गोरवां जाले हे आमी आयकून थोडे जाणांक शॉक येता, बट इट इज अ ट्रू. दे आर इटींग ऑल द remaining food from the restaurants where people are throwing in the plastic. Some have got so much of plastic inside, they are dying on the road, they are getting sick. Speaker sir, म्हाका सांगूशें दिसता की ऑनरेबल सीएमान प्रोविजन केला, पण कोणे तरी काम करचें पडटलें की आयडेंटिफायींग लँड टू हॅव दीज गौशाळाज इन द विलेजीस. सेकंडली इज द स्ट्रे डॉग मिनेस, जो आयज असेंब्लीन सगळे जाण कितकेच जाण उलयले, हे आमी एवरी टायम उलयता, पूण हेजेर कोण सोल्युशन हाडूंक सोदिना. गार्बेजचेर सोल्युशन आमी हाडले बाय बिल्डिंग वन इन नॉर्थ एंड वन इन साउथ, विच इज स्टील नॉट सफिशियंट. सेंट्रल एरिया रिक्वायर्स, म्हणजे सालसेटाक आनेक जाय धाकटो प्लांट, ते सायडीन तिसवाडीक प्लांट जावो, तो आजुनूय येवंक ना. आनी म्हाका दिसता हे प्लांट जो तर येयना जाल्यार आमचो एक्झिस्टींग जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तेजेर आनीक वजन वाडटा. जो बरो प्लांट आसलो म्हणटाले ते आमी स्लोली डिटेरियोरेट जातले हे प्लांटांनी, खंय तरी आमी अन्याय करता अशें जातले. आनी म्हाका दिसता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमकां हे बरे बजेटान प्रोविजन केलां ते आमी म्हाका दिसता पूर्ण करतले जाल्यार सगळ्या आमदारांनी काम करपाची गरज आहा. स्पीकर सर. श्री उल्हासनगर. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, 2026-27 सालाचे बजेट हेचेर उलोवपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमय उंचावपी, आर्थीक वाडीक प्रोत्साहन दिवपी आनी पायाभूत सुविधांचो विकास करपी हो अर्थसंकल्प आसा. सगळ्या पयलीं हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण तेणी 7व्या फावट हो अर्थसंकल्प मांडले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की कितलींशीं वर्सां जे गव्हर्मेंट सर्वंट 10 वर्सां 20 वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करताले तांकां सरकारान ह्या बजेटान थारायलां की तांकां परमनंट करपाचें. हें सुद्दां एक मोठें काम ह्या आमच्या सरकारान हितून केल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की
अयोध्येक गोवा श्रीराम निवास बांदपाचे, त्याच प्रमाणे विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास, तशेंच भाऊसाहेब बांदेडकराचे आदलो जो आमचो पयलो मुख्यमंत्री आसलो तेजे काम चालू आसा 15 कोटी खर्च करून. अशी कितलीशी बरी कामां ह्या बजेटान आमकां पळोवपाक मेळटा. स्पीकर सर, म्हज्या दवल्ली हांगासर एड्युकेशनल हब हांगासर मटरगाम विद्या संकुल्प हे थोड्या दिसांनी सुरू करपाचें हे थारिल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर खुबशे जी स्कुलां जे मडगांव वाठारांत आसलेली ती स्कुलां आयज थंय एकी कडेन येवन तेजें बरें नियोजन जातलें. स्पीकर सर, आमी पळयता थंय बरे रस्ते जावपाक जाय त्या जाग्याचेर, आनी थंयच्या पंचायतीची सुद्दां एक रिक्वेस्ट आसा की बोथ सायड जर रस्ते असले जाल्यार ट्राफीक कंजेशन जावपाक ना. तेंय ह्या हेजे लक्षांत घेवन हे मटगांव विद्या संकुल्प करपाक जाय अशी म्हाजी विनंती आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता GSIDC अंडर 6 लेन रोड ब्रिज अशे रावंड फंडाचेर बांदतात जे म्हाज्या मतदारसंघासून वयता. त्या खातीर 20 crores प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे गेली 15 वर्सां नावेली मतदारसंघात सेवरेजचें काम चालू आसा आनी आतां थोडेशे अंतीम हेजे पावल्ले कडेन आसा आनी त्या खातीर जवळ जवळ 72 crores तेज्या खातीर प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. आनी ह्या म्हाका दिसता ह्या फुडल्या एक वर्सा भितर हे टोटल काम हे सेवरेज कॉर्पोरेशनान कंप्लीट करपाची गरज आसा, कारण गेली 15 वर्सां हे काम बारीक बारीक अशें काम चालूच आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की रस्ते आनी पुलां खातीर ह्या नावेली मतदारसंघान ह्या बजेटा भितर पयशे राखीव दवरले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे मडगांव जावं म्हापसा जावं वास्को हे बस स्टँड खूब बरें जावपाची गरज आसा. त्या खातीर PPP मॉडेला अंडर 745 कोटी खर्च करून हे बस स्टँड बरे सुंदर अशें करपाचें सरकारान थारिल्ले कडेन. आनी ह्या खातीर लोकांक एक बरें एक बस स्टँडाची सुविधा आमकां पळोवपाक मेळटली. त्याच प्रमाणे खुबशे मतदारसंघान बसीची गरज आसता आनी ह्या बजेटा भितर 258 crores हे बजेटान दवरले कडेन आसा. ह्या खातीर बशी घेवपाक आमकां खुबश्यो अश्यो येणाऱ्या काळान आमकां बशी ज्यो आसा 15 वर्सां जाल्ल्या कारणान ज्यो स्क्रॅप जाता आनी ह्या खातीर आमकां स्टेप बाय स्टेप हे प्रोविजन करून दवरपाची खूब गरज आसा. आनी ह्या खातीर बजेटान हितून हे जे पयशे दवरल्या ते आमी ह्या फायनान्शियल इयरा भितर जर यूज केले जाल्यार सगळ्यांक हेजो फायदो जातलो. दुसरी गोश्ट, आमच्या सरकारान EHN नंबर घरांक दिल्ले जे इलिगल घरां बांदलेली पूण तांकां नंबर नासलेलो, पूण त्या आयज घरांक लायट आनी उदक हे दिवपाक मेळनासलें, तेंय ह्या बजेटा भितर दिवपाचे थारिल्ले कडेन आसा आनी हाजो खुबसो फायदो गरिबां खातीर जातलो. आनी त्याच प्रमाणे पंचायती सुद्दां ज्यो खऱ्योच ज्यो पंचायत गरीब आसा ह्या गरीब पंचायतींक जर स्वताचें उत्पन्न अशा पंचायतींक सुद्दां नव्यो पंचायती बांदपा खातीर सरकारान हितून प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. आमी पळयता की ZP जावं ते पंच जावं आमचे सरपंच हांकां सुद्दां तेंच्या जे जे हॉनरेरियम मेळटा ते सुद्दां ह्या बजेटान 5,000 रुपया वाडयले कडेन आसा. कारण आमी पळयता की ते इलेक्टेड मेंबर खूब ते काम करतात आनी तांकां जे हॉनरेरियम खरंच तांकां वाडोवपाची गरज आसलेली ह्या बजेटान तांकां हें करून दवरले कडेन आसा. आमी पळयता की खाजेकार, फुलकार, भजेकार, कुंभार हे पारंपारीक व्यवसाय करपी लोक आसा तांकां सुद्दां खंय तरी आर्थीक मदत दिवपाची गरज आसलेली ती सुद्दां ह्या बजेटान आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता की अटल आसरा येवजणे अंडर जे 1.5 लाख रुपया आसलेले घर दुरुस्ती करपाक ते आयज 3 लाख पर्यंत वाडयल्ले कडेन आसा. आनी जर नवीन कोण घर बांदता तांकां 3 लाख आसले ते 5 लाख केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी पळयता की गृह आधार ही महिला खातीर एक आधार दिवपी एक स्कीम आनी ह्या स्किमीचेर खरेंच एक आज म्हारगाय वाडल्या कारणान 1,500 रुपया हे पावना आनी ह्या खातीर खंय तरी हे जे मंथली जे कितें आहा ते वाडोवपाची गरज आसा. आनी ह्या बजेटान 330 कोटी तजवीज केल्ले कडेन आसा. मुख्यमंत्र्याचे तशेंच माननीय कन्सर्न मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. आमी पळयता की अंगणवाडी जे काम करपी महिला आसा खंय तर तांकां ती एक सरकारी टिचरी प्रमाणेच काम करता पूण तांकां खंय तरी म्हयन्याक 10,000 किंवा 8,000 अशे तांकां जे पयशे मेळटा ते सुद्दां 5,000 तांकां वाड करपाक आनी वर्कर्सांक आनी
हेल्परांक हे 2,500 वाड करपाची थारिल्ले कडेन आसा हे सुद्दां तांकां खरेंच म्हटल्यार कमीच पण तरी आसतना खंय तरी सरकारान हे वेळोवेळी वाडोवन तांकां सुद्दां एक हेल्प केल्ले कडेन आसा त्याच प्रमाणे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रत्येक मतदारसंघात सेल्फ हेल्प ग्रुप असता महिलांचे ग्रुप असता आणि महिला खंय तरी आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक सोदता आणि त्या खातीर सरकारान ह्या बजेटान 4.51 crores तांकां दवरले कडेन आसा आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी जर स्ट्रेंथनिंग करतले जाल्यार आमी हे बजेटांतले सगळे पयशे ह्या वर्सा भितर तांकां आमी दिवचे पडटले तशेंच स्पीकर सर आमी पळयता की खूब अशे फ्लॅटां आसता एग्रीमेंट आसता एग्रीमेंट आतां बिल्डर आसता जावं भाटकार आसता कांय तेंपान तेंचो एग्रीमेंट करपी मनीस नासता किंवा खंय तरी गेल्लो आसता आनी लोकांक 20 वर्सां 25 वर्सां घरां जे आपले फ्लॅट आसा नांवार करपाक जायना तेय सुद्दां ह्या बजेटान तजवीज केल्ले कडेन आसा तशी म्हाजी एक विनंती आसा स्पीकर सर की म्हज्या मतदारसंघान रुमडांबळ दवल्ले हावजींग बोर्ड येता आनी गेली 20-40 वर्सां जाली एक मनशान घर घेतलें त्या मनशान दुसऱ्या विकलें दुसऱ्यान तिसऱ्या विकलें आनी आयज तें सेल डीड करपाक जालें गोवा हावजींग बोर्ड जो ओरिजिनल मनीस आसा तेज्या नांवारूच सेल डीड करपाक सोदता आनी तो मनीस सद्या ना किंवा तो मनीस खंय तरी गोंय सोडून गेल्ले कडेन किंवा तो मनीस ह्या संवसारान ना तेन्ना ह्या लोकांची 20-40 वर्सां जाली घरां ही सेल डीड करनासतना रावले कडेन आसा ह्या खातीर सुद्दां मागता की सरकारान हांकां सुद्दां ही ज्याचे कडेन एग्रीमेंट आसा जेचे कडेन एनओसी आसा त्या लोकांक हावजींग बोर्डान सेल डीड करून दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता आमच्या मतदारसंघात मायना कुर्तुरी पोलीस स्टेशन हे सुरू जाता आणि खरेंच ते खूप जावपाची गरज आसा आमी पळयता की फायर एंड एमर्जन्सी अंतर्गत 20.85 कोटी खर्च करपाक करून खुबशी उपकरणां जावं वाहनां घेवपाची थारयला पूण म्हाजी एक विनंती आसा स्पीकर सर आमच्या सालसेटीन एकूच फायर स्टेशन आसा आनी मडगांव जावं फातोर्डा जावं नावेली बाणावली ह्या खातीर जेन्ना पावसाचे दीस आसता तेन्ना खंय तरी आमी जेन्ना फोन करता तेन्ना ते सांगता की आमी दुसऱ्या मतदारसंघान तुज्या मतदारसंघान येवपाक आनी अर्दे वर लागतले आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता की आनी एक फायर स्टेशन जर ते आमचे नेसा इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूटीन जर केलें जाल्यार हे सगळ्याक आनी बरें पडटलें स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे आर्ट एंड कल्चर अंडर 270 कोटी मंजूर केल्ले कडेन आसा आनी ह्या खातीर आमी पळयता की हे खुबशे अशे आमच्या गांवांनी जे कोण नाटकां करता जे कोण ड्रामा करता तियात्र करता अशा लोकांक सुद्दां एका आर्थीक मदत दिवन ही तांकां नाटकां करपाक एक संदी दिवपाक जाय आनी तांकां मदत करपाक जाय ह्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तुमी हे ते पयशे त्या खातीर यूज करचे अशें म्हणून त्याच प्रमाणे आमी पळयता की पंढरपूर वारी जावं जे चलत वयता आमचे वारीक तांकां सुद्दां आर्थीक मदत दिवपाची थारिल्ले कडेन आसा बरो बजेट आमच्या मुख्यमंत्र्यान मांडले कडेन आसा आनी हो सर्व सामान्य लोकां खातीर अशें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा श्री कृष्ण सालकर. स्पीकर सर ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता एक विकसीत गोवा 2037 करपाच्या दृश्टीन म्हाका दिसता हें बजेट फुडें व्हेलां आनी हें करता आसतना सगळ्या स्तरार सगळ्या लोकांक सगळ्या घटकांक घेवन एक बरो बजेट मुखेलमंत्र्यान दिला आनी ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी अभिनंदन करता चड कित्या खातीर की हें सगळें करता आसतना खंयचेच एक्स्ट्रा टॅक्सीस आमच्या पब्लिकाचेर घालनासतना कॉमन मनशाचेर घालनासतना हो बजेट केल्लो आसा हो बजेट म्हाका दिसता गोंयभरान सगळ्यांकूच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी खूब फायद्याचो जसो आसा तसोच वास्कोय बी विकसीत करपाच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आसा आमी पळयतात की वास्को एक एंडाक पडिल्ल्या कारणान आमी खूब फाटीं आशिल्ले पूण ह्या बजेटान म्हाका दिसता गेल्या 4 वर्सान आमकां सरकारान खंयचीच वस्त कमी करूं ना पूण ह्या वर्साच्या बजेटान जे आमकां सरकारान 2 मेजर गोश्टी दिल्या तातूंत म्हाका दिसता वास्कोची इकॉनॉमी वास्कोचीच न्ही तर मुरगांव तालुकाची पुराय इकॉनॉमी बदलूंक शकता आनी जी एका टायमार एक कॉलॅप्स नाल्यार सामकी डावन इकॉनॉमी आशिल्ली ती खंय तरी रिवायव जावंक शकता स्पीकर सर अंडर इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फॉर वास्को हिस्टॉरीक कोर ह्याच्या अंडर म्हाका दिसता आज सरकारान थ्रू सेंट्रल असिस्टन्स आमकां 140 कोटी आज वास्को खातीर दिल्या
आणि हे 40 कोट्यांनी म्हणजे आमी खुबश्यो गोष्टी नव्यो गोष्टी करूंक शकता. तातूंत भितर ज्यो पोन्न्यो बिल्डिंग्यो जाल्या म्युन्सिपालिटीच्यो तातूंत स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, कोसंबे बिल्डींग आसा आनी वेगळ्यो वेगळ्यो बिल्डिंग्स आसा जो एक पुराय हाका लूक तर वायट दितालोच पूण खूब डेंजरसूय आशिल्ल्यो त्यो नव्यान निर्माण करप. वास्को आमकां एक बरो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट नाशिल्लो तो तातूंत समावेश आसा. आमचो मार्केट मेन मार्केट जो आशिल्लो म्युन्सिपल मार्केट म्हणजे तो बरो व्हडलो मार्केट जंय अरावंड 1000 भर लोक आमचे शॉप ओनर्स थंय आपलो धंदो करता आनी जो खूब वायट अवस्थेन आशिल्लो ताजे टोटल रिवॅम्प आनी तो नवो करपाचो आमी हातान घेतला. आनी हे करता आसतना बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे गार्डन्स जावं पाथवेज जावं ओपन एरियाज जावं ग्रीन एरियाज जावं हे सगळे डेव्हलपमेंट करपा खातीर हे 140 कोटी रुपया खूब आमकां मोलाचे आसा. आनी म्हाका दिसता हे जेन्ना पुराय काम कंप्लीट जातलें म्हाका दिसता हे सगळो प्रपोजल सगळो रेडी जालो, सँक्शनूय जालो, प्रपोजल्सूय रेडी जाले. आतां फक्त फायनल डिटेल्स म्हणटा ते करून म्हणटा ते कामाक सुरवात करपाक आमी पळयतात. आनी हे करता आसतना मुखेलमंत्र्यान आनी एक व्हडलो आमकां प्रोजेक्ट दिला म्हणटा तो अंडर PPP बेजीस आमचो वास्कोचो बस स्टँड जो आमकां खूब गरजेचो आशिल्लो. हे करता आसतना एक बरो प्रोजेक्ट थंय जातलो आनी हो आमी मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें की जेन्ना तुमी NBCC हो PPP प्रोजेक्ट करपा येता तेन्ना पुराय मुरगांव तालुकाचो विचार करून दिवचो म्हणून म्हणजे असो तरेन एक प्रोजेक्ट हाडचो जो आमच्या मुरगांव तालुकाची इकॉनॉमीक रिवायवल करतलो. आमच्या पुराय मार्केटान पयसो गळटलो, पुराय आमच्या लोकां पर्यंत पयसो पावतलो आनी तसोच प्रोजेक्ट म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान डिझायन केल्लो आसा. आनी तो आनी थोड्याच दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता शिफ्टिंग म्हणजे बस स्टँड शिफ्टिंगाचें टेंडरूय ओपन जाल्ले आसा तोय बी आनी 15 दिसांनी ओपन जातलो. आनी फुडलो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे तांचे कावन्सिलर्स, तांचे बिझनेसमॅन, तांचे एडवोकेट्स, बाकीची सगळी कम्युनिटी, जनरल पब्लीक हांकां सगळ्यांक घेवन तांकां एक्सप्लेन करून ह्या प्रोजेक्ट्साचे बेनिफीट आमी फुडें सरतले. हे 2 प्रोजेक्ट स्पीकर सर आमच्या पुराय मुरगांव तालुका वास्कोचे तर इकॉनॉमीक रिवायवल जातलेंच पूण बाकीचे सगळ्यो गोश्टी पसून मुरगांव तालुकान बऱ्यो जातल्यो अशें म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर खुबश्यो गोश्टी ह्या बजेटान नव्यो आयल्या, बऱ्यो जाल्या आनी ताच्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. तातूंत भितर जी गृहाधार स्कीम आशिल्ली नाजाल्यार DSS स्कीम आशिल्ली जी खूब म्हत्वाची आसा म्हणजे बायलो गृहाधार स्कीम जी वापरता ती म्हणजे ती रावतात केन्ना काय आपल्या खात्यान पयशे येता आनी ते खंय तरी आपल्या घर खर्चान वापरता म्हणून ताच्या खातीर 330 कोटीचे बजेटरी एलोकेशन सरकारान तर केलाच पूण ताजे बरोबर ते जो अमावंट आशिल्लो तो पसून वाडोवपाचे एक निर्णय घेवन म्हाका दिसता सरकारान महिला वर्गाक पसून एक मोठो दिलासो दिला. स्पीकर सर फुडें उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आमी आज म्हजें घर योजना राबयली. आज सगळ्या कडेन म्हजें घर योजनाची फॉर्मां पावली लोकां पर्यंत आनी खुबशीं लोकांची घरां लिगलायजूय जाली म्हणजे तांकां लिगल डॉक्युमेंटेशनूय जालें आनी तांकां तांचे सनद बिनद मेळ्यो. म्हाका दिसता म्हज्या फ्लॅट योजना जी सरकारान हातूंत निर्णय घेतला म्हाका दिसता ती खूब सगळ्यात म्हाकाच न्ही तर गोंयभरांतल्यान असंख्य म्हणजे हजारांनी फ्लॅट ओनर्सांक एक वरदान कशें आनी जे मालकीचो हक्क इतली वर्सां तांकां मेळनाशिल्लो तो ह्या हातूंतसून म्हणजे योजनेनसून म्हाका तांकां मेळटलो दिसता. म्हणजे जे लँड ओनर आसूं नाल्यार म्हणजे फ्लॅट ओनर्स आसूं तांचो सेल डीड नाशिल्लो, लँड ओनरा बरोबर हावजींग सोसायटी बरोबर कन्वेन्स नाशिल्लो तर ह्या योजने अंडर म्हाका दिसता डीम्ड कन्विनियन्स जेन्ना तांकां मेळटले म्हाका दिसता हो मालकी हक्क जाच्या खातीर ते इतली वर्सां त्रास काडटाले तो एक सॉल्व जातलो आनी हजारांनी लोकांक ताजो एक मोठो दिलासो मेळटलो. स्पीकर सर खुबश्यो गोश्टी म्हणजे ऑर्फन्सा खातीर पसून रिजर्वेशन करप म्हाका दिसता ही पयलेच फावटी एक युनिक येवजण म्हणजे हाजे बद्दल कोणेच चिंतून नाशिल्ले. जे ऑर्फन्स आशिल्ले तांकां रिजर्वेशन करप गव्हर्मेंट जॉब्सांनी नाजाल्यार एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी ही म्हाका दिसता एक वेगळी संकल्पना आनी दिव्यांगां खातीर आमी तर खूब काम करताले ताचे खातीर ताचे बरोबर ऑर्फन्सांकूय जेन्ना आमी ह्या मेन स्ट्रिमान हाडटले म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी ती लेफ्ट आवट जावपाना आनी ताच्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. गोंय विकसीत जावपाच्या दृश्टीन जेन्ना हें बजेट करता तेन्ना
इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करप नाल्यार बरो तो दवरप नाल्यार अपग्रेड करप हे खूब गरजेचें आसा आनी ताजे अंतर्गत म्हाका दिसता 4,400 म्हणजे 4,000 कोटीचे बजेटरी एलोकेशन करून रस्ते जावं उदक जावं सिवरेज जावं ह्या सगळ्या गोश्टींचेर जेन्ना पयसो खर्च जातलो म्हाका दिसता खरोखरच हे सगळें जशें बरयलां तशें जायत जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत गोवा 2037 जावपाक कांयच हरकत ना आनी तें जातलें हाचे बद्दल म्हाका कांयच दुबाव दिसना. महिलांचेर आमी उलयता आसतना महिला मुख्यमंत्री उडाण भरारी योजना म्हणजे आमच्यो बायलां जांकां नाल्यार भुरगीं जांकां बायल चली जांकां पायलट जावपाची इच्छा आसा तांच्या खातीर ही योजना म्हाका दिसता खूब बरी जातली आनी तातूंत भितर तांची स्वप्नां जी आसा लेडी पायलट जावपाची नाल्यार हातून ते खूब जातले. मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजना म्हणजे 100% म्हाका दिसता ट्युशन फी वेवर ITI नी म्हाका दिसता ही बी एक बरी संकल्पना मुखेलमंत्र्यान हातून हाडल्या आनी ताचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे आसा तांकांय बी रिजर्वेशन करप नाल्यार तांकांय कन्फर्म करपाचें सरकारान येवजिलां आनी हें करता करता सद्या आसा ते मानधनान तांचे इनक्रीज करप म्हाका दिसता खंय तरी तांकांय बी एक दिलासो दिवपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान हातून भितर केल्लो आसा. रेग्युलरायजेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉईज ह्या सरकारान जेन्ना केला म्हाका दिसता की समग्र शिक्षा तांच्या स्टाफाक नाल्यार NSQF तांच्याय स्टाफाक पॅरा टिचर्स तोय स्टाफ म्हाका खंय तरी भायर आशिल्ल्या भशेन दिसता सो तांकांय इन्क्लूड करून हे सगळ्यांक कन्फर्म करपाचें नाल्यार हें करपाचें मुखेलमंत्र्यान एक निर्णय घेवचो आनी जे तुमी 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल हांकां तुमी करतात तांचे भितर हांचोय समावेश आसचो अशें म्हाका सांगन दिसता. खुबश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी जाल्यार सगळ्यांनी उलयले की आज पंढरपुराक वारी वता तांकां एक्स्ट्रा मानधन दिवप नाल्यार आमचो प्रभू श्रीराम हांगा अयोध्ये कडेन आशिल्ले राम मंदिरान आमचे खुबशे भक्त वता असंख्य भक्त वता थंय तांकां रावपा खातीर एक राम निवास एक 25 कोटी रुपया मोडून उबारपाचें ही संकल्पना खूब बरी आसा आनी ते करता करता पंढरपुराक आनी वेलंकनीक अशीच निवासां ओपन करून जे भावीक थंय श्रद्धालू थंय वता तांकां एक बरो म्हाका दिसता दिलासो मेळटलो थंय तेन्ना ही दोनूय योजना जातली. हांव मायकल सरा बरोबर एक एग्री करता की हे सगळें करता आसतना ह्यो सगळ्यो योजना इतल्यो सुंदर आसा हाज्या फाटल्यान प्रत्येक गोश्टी फाटल्यान एक एक कोण तरी मनीस नाल्यार सुपरविजन करपा खातीर नाल्यार मॉनिटर करपा खातीर एक एजन्सी नाल्यार खंयचो तरी डिपार्टमेंटाक करचो पडटलो कित्याक हें सगळें 2037 पर्यंत आमी विकसीत जावपाचें स्वप्न जें पळयता तें साकार जातलें जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी मार्गाक लागतल्यो सगळ्यो गोश्टी इन लायन पडटल्यो आनी ताच्या खातीर ह्या पुराय बजेटाचेर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता. एक बरें बजेट एक बॅलन्स्ड बजेट आनी एक्स्ट्रा टॅक्सीस न घालता बजेट केल्ल्या बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करता. Speaker सदस्य. Speaker sir, I stand here to speak on the budget presented by the Honorable Chief Minister on 6th of March. गेल्या वर्सा स्पीकर सर हांवें म्हणिल्लें की हें बजेट म्हणल्यार पॅकेट ऑफ चिप्स म्हूण. आतां बजेटाच्या भाशणांतल्यान जर बरो नियाळ घेतलो जाल्यार हांव अशें कन्क्लुजनाचेर पावलां की ह्या वर्साचें बजेट म्हणटा तें बोमाडो फुगो बलून भायल्यान रंगीत लोकांक भुलोवपी पूण भितरल्यान फक्त वारो कशें तें सांगता स्पीकर सर. फिगर्स आर व्हेरी कन्सर्निंग. इफ वी थिंक अबाउट गोवा एंड गोवन्स गेल्या वर्सा तुवें पर कॅपिटा इन्कम दाखयलो 9,69,000 एक गोंयकाराचो इन्कम 9.69 lakhs आनी GSDP आशिल्लो 1,38,625. स्पीकर सर ह्या वर्सा तुजो GSDP आहा 1,31,000 आनी पर कॅपिटा इन्कम जाला 8.18 lakhs म्हणल्यार 1,51,000 कमी जाला म्हणल्यार गोंयकारांचो पयसो नाच केलो तुमी. स्पीकर सर हातून कळटा की तुमी गोंयकारांचे दिवाळे काडपाक भायर सरल्यात म्हणून. स्पीकर सर दुसरे दिसा पेपर जे आयले म्हणल्यार शेनवारा ते पेपर वाचून म्हाका शॉक जालो. पेपर म्हणटा एक धुरंधर बजेट म्हणून कोण म्हणटा एक बॅलन्स्ड पॉप्युलिस्ट बजेट म्हणून कोण म्हणटा विकसीत बजेट म्हणून. स्पीकर सर हांव मिडिया कडेन मागता मातशें इन्व्हेस्टिगेट करून न्यूज करा.
वगीच कितें एडवर्टिजमेंट जाय म्हणून टायटलां दिवं नाकात. हांव जाणा तुमी नेगेटीव जर बरयलें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंटा कडच्यान डायरेक्शन जाता, एडवर्टिजमेंट बंद जाता. आमी सरकारान आशिल्ले पूण आमी असलें केन्ना करूंक ना. स्पीकर सर, लास्ट इयर बजेटाचेर आनी बजेट स्पिचाचे एट ग्लान्स अशें जर पळयलें जाल्यार GSDP फ्रॉम द इयर 2020 to 21 to 25-26 हे क्लियर दाखयलेलें आहा. पूण इकॉनॉमिक सर्वे 25-26 म्हणटी जी शुक्राराच प्रेझेंट जाल्या ही कंप्लिटली कॉन्ट्रडिक्ट करता. म्हळ्यार कितें जालां, फायनान्स डिपार्टमेंट जाचो मंत्री मुखेलमंत्री आनी प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाचो मंत्रीय बी मुखेलमंत्री हांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना. आतां मुखेलमंत्री सारको काय तो सक्सेना सारको हो प्रश्न जाता स्पीकर सर. आनी ह्या वर्साचे इकॉनॉमिक सर्वे अशी दिसता की हो सक्सेना मुखेलमंत्र्याक एक्सपोज करूंक सोदता आनी मुखेलमंत्री ताका एक्सटेंशन दिता. स्पीकर सर, 2022-23 बजेट एट ग्लान्स GSDP दाखयलेलो 93,672 crores. ह्या वर्साच्या इकॉनॉमिक सर्वेन दाखयला 85,114 crores. डिफरन्स कितले? 8,500 कोटी. 2023-24 बजेट एट ग्लान्स GSDP दाखयलेले 1,06,533 crores. ह्या वर्साची इकॉनॉमिक सर्वे दाखयता 97,838 crores. डिफरन्स कितले? 9,000 कोटी. 2024-25 बजेट एट ग्लान्स GSDP दाखयला 1,21,309 crores. ह्या वर्साची इकॉनॉमिक सर्वे दाखयता 1,12,525 crores. डिफरन्स कितले? 9,000 कोटी. 25-26 फिगरच दिवंक ना. कोणे तरी तकली दिली मुखेलमंत्र्याक की हे आनी कितें उलोवपाचें ना, एक पेजूच काड म्हणून. पेजूच ना. कितें लिपोवंक सोदता? स्पीकर सर, 26-27 प्रोजेक्शन GSDP 1,31,000 crore आहा. जे प्रोजेक्टेड GSDP गेल्या वर्साच्या बजेटान 1,38,625 crores जावपाचे आहले. हाजे खातीरूच हांव ताका बोमाडो म्हणटा. सुदीन कळ्ळें तुका न्ही कित्याक तें? आतां इकॉनॉमिक सर्वे आनी प्रिवियस बजेटाचें एक्झामिनेशन जर सारके भशेन केलें जाल्यार एक सारांश असो जाता की हे बजेट म्हणल्यार इज नॉट अ रोड मॅप फॉर गोवाज फ्युचर. इट इज अ डॉक्युमेंट ऑफ पॉलिटिकल अनाउन्समेंट्स अँड फायनान्शियल इल्युजन्स विथ द पर्पज ऑफ फुलिंग गोवन्स अहेड इन द इलेक्शन इयर. स्पीकर सर, लोक आता जागे जाल्यात. तांकां तांचे जो जाता पळय अन्याय ताची जाणीव जावपाक लागल्या. ते आता आपल्या अधिकारा खातीर उठपाक लागल्यात. हे सगळ्या कडेन दिसता, सभाघरांत पसून दिसपाक लागला. स्पीकर सर, ह्या बजेटान 16th फायनान्स कमिशनाचे मेन्शनूच ना. सरकार जाणा की 16th फायनान्स कमिशनान आमची पर्सेंटेज शेअर 0.386 0.365 केल्या, which is a difference of 0.031, which is costing our state 550 crores annually. आणि तुम्ही म्हणतात कितें दाजीन आत्ता म्हणलें डबल इंजिन सरकार म्हणून. डबल इंजिन सरकारान तुमचे ग्रांट कमी केले जे आमकां संविधान दिता. सो सरकाराचे डबल इंजिनाचे ब्रेकडाऊन जाला. इंजिनाचो घरघर आवाज इतलो जाला घरा 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 करून की लोकांच्यो मागण्यो सरकाराक आयकूंक येना. इंजिनाचे टायर पंक्चर जाल्या, ते आसा थंयच स्टॅग्नंट जाल्या म्हणपाचें हे बजेटान दिसून येता. स्पीकर सर, अंडर रिसीट हेड 0045 अदर टॅक्सीज अँड ड्युटीज म्हणून आहा. अमाउंट शोन इज 26.39 crores. युनियन बजेट दाखयता की फॉर द स्टेट अदर टॅक्सीज अँड ड्युटीज म्हणते फक्त 5.5 crore आहा. 5.54 crores म्हणल्यार 21 कोटी खंयच्यान आयले? तुमकां निर्मला ताईन अशेंच बोल्सांतले काडून दिले 21 कोटी हे घेया म्हणून. स्पीकर सर, ही फिगराची चुक्यो ह्यो सगळ्यो दिसता आनी ह्यो एक्सपोज करप हे म्हजें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर, तुमचे बजेट फिगर्स दाखयता की तुमी रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणून. रेव्हेन्यू सरप्लस कितल्यान? 1,666 crores. म्हणून सायमल्टेनियसली तुम्ही लोन आणि ऍडव्हान्सेस घेतात युनियन गव्हर्नमेंटा कडच्यान कितल्याचे? 1,665 crores. म्हळ्यार बेसिकली तू लोन घेता
बॉल्स भरता आणि दाखोवन दिता कितें की आपूण रेव्हेन्यू सरप्लस आहा म्हणून. सो खंयचो हो जादूगार तुमकां हे एडवायस करता? तुम्ही तुमच्या अंधभक्तांच्या कानान घालूंक शकता हे स्पीकर, बट गोंयकारांच्या कानान घालूंक शकचे ना. कोंकणी भाशेन एक म्हण आहा, रीण काडून सण साजरे करप म्हणून. शाळेंनी जर आतां विचारलें एक्झाम्पल हाजे बेस्ट कितें काय म्हणून, ते आतां टिचर पसून दाखोवंक लागतले की आमचे बजेट हे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणून. स्पीकर सर, 15 ऑगस्ट 2019 युनियन गव्हर्नमेंटाचो डेटा दाखयता की total number of households in the state are 2,63,922 and 1,99,094 हाका हाऊसहोल्ड कनेक्शनां आसा म्हणून. हे केन्ना 2019 सुदीन आशिल्लो मंत्री म्हणल्यार 75.43% हांकां हाऊसहोल्ड कनेक्शनां आशिल्लीं. 2022 तुमी सांगले की तुम्ही कंप्लीट 100% कंप्लीट जाले म्हणून. जाल्यार आता तुम्ही जल जीवन मिशनान 20 कोटीचे प्रोविजन कित्याक केलां? हे कितें 2 इलेक्शनाक बी काडपाचें कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन कितें कॅम्पेन करपाची काय म्हणून हे सगळें तशें दिसपाक लागता. स्पीकर सर, स्टेट प्लॅन स्किम्स म्हणून आहा तातूंतल्यान युनियन गव्हर्नमेंटा कडच्यान तुमकां झिरो आयला, झिरो कित्या खातीर? तुमचे सेंट्रल इंजीन तुमकां कित्याक सपोर्ट करना? ते तुमकां पातयना काय कितें? स्पीकर सर, तुम्ही 10 कोटी लोन दाखयला फॉर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स. एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स म्हळ्यार कितें? जायका, लुईस बर्जर तसलें तें बी हाडूंक सोदता तुम्ही. 10 कोटी दाखयला. तुमच्या प्रेसिडेंटान पसून तुमकां याद करून दिल्या ह्या प्रोजेक्टांची. स्पीकर सर, तुम्ही एक 3,100 कोटीचो मार्केट लोन दाखयला विथ इंटरेस्ट. 3,100 कोटीचो मार्केट लोन तुम्ही घेतात आणि तुम्ही म्हणतात की तुम्ही रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणून. स्पीकर सर, यू आर नॉट वॉकिंग द टॉक. स्पीकर सर, तुम्ही एक लोन दाखयला 51 crores फ्रॉम EDC. आता स्टेट ट्रेजरीची परिस्थिती पळयात की EDC 51 crores ताचे कडेन तुम्ही EDCक पसून सोडनात, भुरग्यांक खंय बापाय कडेन पयशे मागप. आता परते जाला, बापूय भुरग्या कडच्यान पयशे घेता. स्पीकर सर, हे सगळे लोन बीन घेवपा खातीर काय कितें असो प्रश्न येता. 74 crores तुम्ही गेल्या 3 वर्सांत इव्हेंट्सा खातीर मोडले. विकसीत भारत रॅली फातोर्ड्या जाल्ली ताका 13 कोटी 22 लाख रुपया मोडले एक दिसान. स्पीकर सर, रुरल डेव्हलपमेंट प्रधानमंत्री सडक योजना म्हणटा तातूंत तुम्ही 26.95 crores प्रोविजन केला. म्हणल्यार कितें? खंयचो गांव असो गोंयान आहा जंय 250 लोक आसात पूण ताका रस्तो ना? म्हाका दिसना खंयचोच गांव आहा म्हणून. पूण अशें आसून पसून तुम्ही हे प्रोविजन केला म्हळ्यार हे पयशे बिशे काडून आनी खंय वचपाचें आहा काय कितें अशें दिसता. स्पीकर सर, नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट म्हणटा तें उतरूच ना, पुणून WRDक तुम्ही 355 crores प्रोविजन केला. हे कितें? हे दुसरें कितें अशें आतां हो इश्यू जाला मिराबागाचो तसलो बी काय कितें अशें दिसता. आता म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन फॉर ULB अर्बन लोकल बॉडीज 16th फायनान्स कमिशनान 93 crores दवरल्या. स्पीकर सर, हे आमकां संविधान दिता. आमचो प्रधानमंत्री पसून हे हाडूंक शकना, नॅचरल कॅलॅमिटी हाडूंक शकना, कित्याक हो ग्रांट. आता पळयल्यार ह्या 16th फायनान्स कमिशनान हे पयशेच दाखयनात तुम्ही. म्हणल्यार 13 म्युनिसिपालिटी आनी 1 कॉर्पोरेशनाक हे जर 93 crores तुम्ही डिवायड केले जाल्यार 1,06,65 lakhs पडटा. हे आता खंय वतात हे कळना. ह्या दिसांनी मुखेलमंत्र्यान ताजो नंबर 2 हात वयर बी काडीत आसता, पूण नंबर 2 हे कॅट जाल्ले आहा. स्पीकर सर, हायर एज्युकेशनान तुम्ही 60 कोटी रुपया अंडर रुसा म्हणून केला. रुसा म्हणल्यार राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान. गेल्या वर्सा तुम्ही सेम प्रोविजन केल्ले. 24-25 तुमकां फक्त 6 कोटी रुपया मेळ्ळे युनियन गव्हर्नमेंटा कडच्यान. सो फटीची फिगरां कित्याक दितात? एक वेटेन तुम्ही सांगतात की NEP तुम्ही पुरायपणान लागू करपाक यशस्वी जाल्या म्हणून. दुसऱ्या सायडीन पळोवपाक गेले जाल्यार ही NEP पुरायपण लागू करपा खातीर ज्यो निधी बजेटान तरतूद करतात तातूंत पयशेच ना. अजून शाळा इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, फाउंडेशन लेवल शाळा तश्यो रेडी नात,
कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस लोक आहा हे सगळे असेंब्लीन आशिल्ल्या वांगड्यांनी हांवें उलयलेले आहा. स्पीकर सर, अंडर 15th फायनान्स कमिशन आमकां 250 कोटी प्लस गेल्या 5 वर्सांक मेळिल्ले आहा. बट अंडर द 16th फायनान्स कमिशन आमकां हे रिड्यूस केल्या टू 22 crores पर इयर, म्हळ्यार 110 कोटी जाता, म्हळ्यार आमकां रिड्यूस जाल्ले आहा. सो इवन 16th फायनान्स कमिशनाक कळिल्लें आहा की हे पयशे जे दितात ताजेर टॅक्स लागता म्हणून पंचायत मंत्र्याचो, म्हणून ते दितनाच तुमकां कमी दिवपाक लागले. स्पीकर सर, ह्या बजेटान ह्या 22 कोटीचे पसून रिसीट हेडांच्यान मिसींग आहा. जे 22 कोटी 16th फायनान्स कमिशनान तुमकां रिसीट म्हणून आसूंक जाय आशिल्ली ते पसून मिसींग आहा. हे मातशें मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवंक जाय. गेले बजेटान 150 कोटी CRIF म्हळ्यार सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड म्हणटा ताका दवरलेले, ते रिवायज जावन 110 कोटी रुपया जाले. ह्या खेपे ते 10 कोटी रुपया जाले. म्हळ्यार बाब नितीन गडकरीची ब्लेसिंग्स आतां मातशी कमी जाल्या काय कितें हो नवो मंत्री जावन, कित्याक नव्या मंत्र्याचे मातशे हे वाडला म्हणून आयकूंक येता, कितें ते ताचे PWDचेर वेळार उलोवया. पूण CRIF म्हणटा ते पब्लीक मनी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ पेट्रोल, डिझल एंड अदर लुब्रिकंट्स, हो आमचो रायटफूल शेअर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणला की ग्रोथ रेट ह्या वर्सा 16% आसतली. व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. पूण मायनिंग अनसर्टन आहा, टुरिझम ग्रोथ फ्लक्च्युएट जाता, मॅन्युफॅक्चरिंग इज स्टॅग्नंट, ऑन द कॉन्ट्ररी यू कॅन से इट इज कॉलेप्सिंग. सो ग्रोथ जेन्ना स्लो जाता, डेट जेन्ना सर्वीस करपाक कुस्तार जाता, तेन्ना पॉन्सी स्कीम कश्यो आसतात ह्यो तोप्यो घालपाच्यो स्किमी, तसो कॉलेप्स जावपाक लागता आनी त्यो मागीर एक्सपोज जातात. स्पीकर सर, स्टेट बजेट 5% ग्रोथ दाखयता, while revenue growth is estimated at 8.5%. This mismatch itself raises questions whether the government is actually leveraging economic growth through public spending. Speaker sir, एक subject असता revenue growth versus rising debt. गेले 20 वर्षांत म्हणजे 2005 ते 2025 मेरेन गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू इन्क्रीज जालो फ्रॉम 2,500 कोटी टू 20,000 कोटी. इन्क्रीज कितलो जालो हो? 7.5 ते 8 10 म्हणजे इंटू 8 टाइम्स. इन कॉन्ट्रास्ट पब्लिक डेट रायज जाले फ्रॉम 4,700 crores in 2005. Public debt rise जाले from 4,700 crores in 2005 to almost 35,000 crores now, which is a 9-fold increase. हाजेर अशें सिद्ध जाता की debt is growing faster than revenue. स्पीकर सर, एक कन्सेप्ट आहा द मीथ ऑफ सरप्लस म्हणून. आतां आमी म्हणटात हें बजेट रेव्हेन्यू सरप्लस, हेडलायन मेळटा, पूण मागीर पळोवंक गेले जाल्यार इट लुक्स लायक अ मॅथमॅटिकल मायरेज. ही कित्या खातीर? You cannot claim that you are in the plus when you are borrowing simultaneously thousands of crores every single year just to keep the lights on. Speaker sir, एक राज्य जेन्ना borrowed टायमाचेर जगता, एक केन्ना म्हणूं येता जेन्ना डेट एक्सप्लोजन जाता. स्पीकर सर, गेले 5 वर्सांनी आमचे पब्लीक डेट डबल जाल्ले आहा, from 17,952 crore in 2021 to 35,312 crores today. स्पीकर सर, हाका आमकां गव्हर्नन्स आमी म्हणूंकच शकना. आमी हाका म्हणूं येता की एक क्रेडिट कार्ड बिंच विथ नो एक्झिट स्ट्रॅटेजी. आनी आमकां एडिक्शन जालां. कित्याक? लोनाक. इंटरनल डेट एंड मार्केट बोरोइंग्स आर प्रोजेक्टेड एट नियरली 7,000 crores for the coming year alone. हाजेर कितें दिश्टी पडटा की administration is incapable of creating sustainable revenue. They don't have a plan to grow Goa. They have only a plan to pawn Goa. Speaker sir, high cost of incompetence. कशें तें पळय. Interest over welfare. आमी आतां ट्रॅप जाल्ले आहा in a cycle where nearly 2,300 crores vanish instantly. जप करून वतात. खंय? इंट्रस्टाचेर वतात. स्कुलांनी वचनात ते, हॉस्पिटलांनी वचनात, रस्त्यांनी वचनात. Just disappear to pay the interest on government's past mistakes. Speaker sir, दुसरो point, 15% tax on the future. हाजे कितें अर्थ? 15% of the state expenditure is swallowed by debt servicing.
एवरी टाइम द गव्हर्नमेंट स्पेंड्स अ रुपी 15 पैसे पयलींच वतात. एम्प्टी प्रॉमिसीस ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर सर, एक कॅपिटल एक्सपेंडिचराचो सारको दोंगर आमी नांवान आमी सांगीत आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जाय, पूण आमचे प्रोजेक्ट्स डिलेड जातात, स्टॉल जातात ओ क्रम्बल जातात. बुक्स ऑन द बॅक्स ऑफ अवर चिल्ड्रन, but they are spending tomorrow's prosperity to cover up today's failures. It is time to stop the borrowing, stop the blurring of figures and start being honest with the people of Goa. Central government fund, Speaker sir. गेल्या 5 वर्सांनी सरकाराक 1100 कोटी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्किमांनी मेळ्ळे, पूण आमी वापरले 900 कोटी, 200 कोटी अनस्पेंड झाले. म्हळ्यार इट इज नॉट लॅक ऑफ फंड्स बट लॅक ऑफ गव्हर्नन्स. आता सरकार कितें सांगता की वी हॅव रिसिव्ड 2078 crores as special assistance for infrastructure development. Speaker sir, or a gift or loan to be repaid by our children and grandchildren for the next 5 years. GST collection, revenue of GST collection has reduced by around 6% this year as compared to last year, even during the peak December season. This is the reflection of the decline of our economy. Speaker sir, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते 3,36,00,000 रुपया मोडून सप्टेंबर टू नोव्हेंबर 2021 केले, जस्ट बिफोर इलेक्शन. 5 वर्सां नंतर आता मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण ते परते करतलो म्हणून. स्पीकर सर, अशें दिसता की सरकार फाटली 5 वर्सां लोकांच्या दारांतूच आहा. खरें लोकांचे काळजान पावूंक जाय आशिल्लें. तेन्नाच ह्यो येवजणी 3.5 कोटी मोडिल्ल्यो, म्हळ्यार 3.5 कोटी ऑलमोस्ट मोडिल्ल्यो येवजणी ज्यो तुमी दारी म्हणून व्हेल्ल्यो, त्यो सरकाराक आतां लोक कोटी कोटी सलाम करतले अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी, आमचो पयलो मुखेलमंत्री, मोस्ट पॉप्युलर, समाधी टेंडर जाल्ली 9 कोटी 50 लाख, 9.48 crores आनी कंप्लिशन आशिल्लें सप्टेंबर 2025. आतां ताचो कॉस्ट 15 कोटी जाला म्हणटात. कितें हें स्पीकर सर? समाधी करपाक पसून टायमार जायना तुमच्या? कित्या खातीर? स्पीकर सर, 3रो डिस्ट्रिक्ट म्हणून जालो, विजन डॉक्युमेंट एक केलो, पूण कितें आहा, दुसरे डिस्ट्रिक्टांक 60 कोटी रुपया दिल्या, कुशावतीक 19 कोटी दिल्या, दुसऱ्या कलेक्टरेटांक 75 लाख दिल्या मेंटेनन्साक, कुशावतीक 25 लाख दिल्या नवे बिल्डिंगीक. स्पीकर सर, हे हांव फक्त डिफरन्स दाखयता. बजेट स्पिचान गोवा हॅपीनेस इंडेक्स म्हणून सांगलें, गोवा CSR ऑथॉरिटी म्हणून सांगली, सेल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट अँड सेंटर फॉर सेंट्रल फंड्स. हे सगळें स्पीकर सर हे पयलीं इस्टॅब्लिश जालां. हे परते तुमी फक्त रिपीट केलां. सो बेसिकली शिकिल्ले तरणाटे बेकार आसात, गुन्यांवाची संख्या वाडत वता, म्हारगाय वाडल्या सारकी तेंगशेर पावल्या, आनी इतलें सगळें आसतना सामान्य मनशाची कामां जावपाक पयशे दिवचे पडटात. अपघातांनी मरपी लोकांची संख्या वाडल्या, गुंडागिरी दादागिरी वाढत आसा, आणि सरकार म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्स वाडला म्हणून. स्पीकर सर, गोंयांत जर कोण हॅपी आसा जाल्यार तो फक्त सत्तेंतलो आमदार, मंत्री, नाजाल्यार तांचे कोण तरी ब्रोकर, आनी कोण खुशी आहा आनी ताजो हॅपीनेस इंडेक्स बरो आहा असो दिसना. आतां मुख्यमंत्री उडान भरारी योजना म्हणून एक डिक्लेअर केल्या, पायलट ट्रेनिंग इन इंडिया. हे स्पीकर सर, आमी जर दुसरे कडेन रिसर्च केलें जाल्यार अशें कळटा की एक पायलटाक ट्रेन करपाक 50 लाख रुपया लागता. ह्या खेपे तुमी एलोकेशन कितलें केलां? 1 कोटीचें. म्हळ्यार कितें, दोगूच जाण कोण तरी स्पेशल आहा काय कितें? तांकां पायलट करपाचें आनी मागीर स्कीम बंद करपाची. स्पीकर सर, बजेटरी प्रोविजन गोंयची आदर्श शाळा म्हणटा खंय गेली? एलोकेशन फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्कीम फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ना, कांयच. अंडर प्राइम मिनिस्टर स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रान्सफॉर्मेशन स्कीम म्हळ्यार PM सेतू, गव्हर्नमेंट प्रोपोजेस टू अपग्रेड 5 गव्हर्नमेंट ITIs and new government ITI in Sanghe and Dharbanoda. Even though capital investment in skill development has been reduced from 20 crores to 9 crores. So allocation कमी करून काम चड कशें करतले? सो हें जावचेंच ना. टुरिझम, स्पीकर सर, टुरिझमाक हे बजेटांत कांयच ना. 500 कोटी डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून आहा, आनी प्रोपोज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी. पूण हे कितें, दीज आर जस्ट रिक्वेस्ट, दे आर नॉट एक्चुअल अनाउन्समेंट्स. स्पीकर सर, नवे हॉस्पिटॅलिटी स्किलिंग सेंटर आग्वाद प्लेटोन
PPPचेर करता पूण आशिल्ले हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूट फर्मागुडी टुरिजमान जंय 5 कोटी मोडल्या त्या काडून IITक दिले. PPP आता स्पीकर सर PPPचेर या सरकारान अनाउन्स केला की अप्रॉक्सिमेटली 10,000 कोटी गोंयांत NBCC म्हणल्यार नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी कडच्यान येतले म्हणून. पूण हे बजेट डॉक्युमेंटान कित्याक ना? गोंयाक हातून कितें मेळटा हे प्रोजेक्टा खातीर? हो प्रश्न आहा आनी हाजें उत्तर जावंक जाय. हेल्थ स्पीकर सर नॅशनल हेल्थ पॉलिसी म्हणून जाली 2017 ते कितें म्हणटा की एटलीस्ट 2.5% ऑफ GDP बाय 2025 एक्सपेंडिचर जावपाक जाय. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन कितें म्हणटा की countries that are trying to achieve universal health coverage should spend at least 5% of the GDP in public funds on health. Speaker sir, ह्या वर्सा बजेट 2,217.66 crores हेल्थाक एलोकेट जाला. म्हणल्यार GSDPचो 1.31 lakh crores फक्त 1.69% ऑफ द GSDP म्हणल्यार हेल्थाक एलोकेशन कमी केला. स्पीकर सर इंडस्ट्रीज तुम्ही प्रपोज केला एक सिंगल विंडोज सिस्टम. आता आम्ही जाणा आशिल्ले की गोवा ऑनलायन म्हणून आहा IPP म्हणून आहा जाल्यार हें कितें? स्पीकर सर तुम्ही मेजर IDCन ETP घालता म्हणला एलोकेशन खंय आहा? एम्प्लॉयमेंट दर वर्सा 9 कोटी रुपया एलोकेट जाता एम्प्लॉयमेंटाक, 5 कोटीच मोडटात. मॉडल कॅरियर सेंटर म्हणून तो फेलियर म्हणून हें खबर आहा. इतले आसून तो कसो फेल जाला ते आमी सोदनात. आमी तो अपग्रेड करूंक सोदतात इंटू एन एम्प्लॉयमेंट फॅसिलिटेशन हब. पूण हे करतना ताका बजेटरी एलोकेशन दवरीत नात. सो म्हणटा हो एक वेगळ्याच तरेचो फुगो, हो वेगळ्याच तरेचो बोमाडो. आर पार हो हे वटेन भायर घालपाचो ते वटेन भायर वचपाचो. स्पीकर सर मायन्स तुम्ही क्लेम केला की तुमकां 400 कोटी मायनिंगाक स्पेशल असिस्टन्स म्हणून मेळ्ळा म्हणून फॉर मायनिंग रिफॉर्म्स. बजेटान खंय दाखयलाय? टोटल एक्सपेंडिचर मायनाचेर फक्त आहा 26 कोटी रुपया. स्पीकर सर मायनिंग म्हणटा बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी म्हणटात पूण ताजें एलोकेशन इज लेस देन हँडीक्राफ्ट एंड टेक्सटायल. हँडीक्राफ्ट एंड टेक्सटायलाक तरी 30 कोटी आहा, मायनिंगाक 26 कोटीच आहा. एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्पीकर सर there is no serious investment in protection of environment and forest, including investment in research, monitoring equipment and specialized staff. Agriculture, budget for agriculture has been reduced from 306 crores to 293 crores. Extreme climate phenomena म्हणजे जाता जी बोलतोच पावस मध्ये येता तो बिगस्ट थ्रेट आहा एग्रीकल्चराक आमच्या राज्यान. पूण ताचेर कसलोच अनाउन्समेंट ते मिटिगेट करपाक ना. स्पीकर सर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार एक वस्त क्लियर जाता की हे बजेट एक रोड मॅप गोंयच्या खातीर ना पूण गोंयच्या 2027चे इलेक्शना खातीर एक रोड मॅप आसा. अनाउन्समेंट भरपूर आहात, फिगर्स इन्फ्लेट केल्या, स्किम्स रिपीट केल्या विदाउट इम्प्लिमेंटेशन. सो बजेट स्पीच इज फूल ऑफ एम्प्टी फायनान्शियल कमिटमेंट. स्पीकर सर हॅपीनेस इंडेक्साचेर उलयले, CSR ऑथॉरिटीचेर उलयले, टुरिझम इन्स्टिट्यूटांचेर उलयले, पायलट ट्रेनिंगाचेर उलयले, एम्प्लॉयमेंट हबाचेर उलयले. बट विजन विदाउट एलोकेशन इज नथिंग बट एन इल्युजन. बरें आहा विजन पूण ताका एलोकेशनूच ना. सो ते गोंयकार सुसंस्कृत गोंयकारांक डिफरन्स खबर आहा बिटवीन डेव्हलपमेंट आनी पब्लिसिटी. स्पीकर सर सरकारान मास्टरी केल्या म्हळ्यार मास्टर्स मेळ्ळ्या तांकां डिग्री कित्यान? रिसायकलिंग ऑफ ओल्ड अनाउन्समेंट्स, inflating the projections, borrowing heavily to create an image of growth. But numbers do not lie, Speaker sir. Per capita income has dropped. GSDP projections have been reduced. Debt has doubled. Interest payments are eating into our future. आणि सरकार आमकां कितें म्हणटा? All is well. भिवपाची गरज ना. स्पीकर सर गोंय म्हणटा ते एक धाकटें राज्य, लिमिटेड रिसोर्सीस. गव्हर्नन्स म्हणटा ते should be about careful planning, fiscal discipline आणि honest priorities. Speaker sir, आज आमकां कितें दिश्टी पडटा? Borrowed money being spent on events, inflated schemes without outcomes, development that exists more in speeches than on the ground. Government is balancing today's budget by mortgaging tomorrow's Goa. Speaker sir, गोंयचे तरणाट्यांक लोन फारीक करचे पडटले, शेतकऱ्यांक क्लायमेट चेंज फेस करची पडटली, tourism sector will struggle without policy direction, industries stagnate जाताच आणि environment जो which is the soul of Goa is being ignored.
स्पीकर सर गेल्या खेपे हांवें म्हणिल्लें हे पॅकेट ऑफ चिप्स म्हणून बिग पॅकेट लिटल कंटेंट. ह्या खेपे हे सगळे नंबर जेन्ना आमी एग्जामीन करता तेन्ना आमकां दिसता की हे ताजे परस वायट म्हणून हो बोमाडो म्हणून. अ बोमाडो filled with hot air. It looks big, it floats high for some time, but eventually it bursts because there is nothing inside. स्पीकर सर तुमच्या ह्या कारणांनी कॉमन मनशाचेर म्हणपाचो वेळ आयला इनफ इज इनफ म्हणून, आतां आनी सोसूंक नजो म्हणून. गोंयचे लोकांक एक बजेट जाय ऑन ट्रूथ नॉट प्रोजेक्शन्स, गव्हर्नन्स जाय नॉट प्रोपगंडा, डेव्हलपमेंट जाय नॉट डायवर्जन ऑफ फंड्स. I hope the government realizes that Goans are watching. Goans are questioning and Goans will ultimately decide. Speaker sir, हांवें मुखेलमंत्र्यान आमकां मेल धाडिल्ली आनी विचारलेलें की तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमी सजेशनां दिया म्हणून. हांवें मेलूकय रिप्लाय केल्लो आनीक मुखेलमंत्र्याक मेसेजूय घाल्ली, ताणें नोटेड म्हणून म्हाका घाल्लें. स्पीकर सर थोड्यो वस्तू जाल्या बारीक बारीक, पूण ज्यो मेन वस्तू आहा त्यो घेवंक ना स्पीकर सर. For example, renovation and modernization of SGPDA retail market. नुस्तें आतां आमी ते दिसा तो मायकल लोबो म्हणटा ना सीएमान सांगला आपल्याक हे हाड तांचो प्रोजेक्ट रेडी आहा. कोण तो राहुल देशपांडेन केल्लो तो तुमच्याच डिपार्टमेंटाचो रेडी प्रोजेक्ट आहा, करा मरे ते. एक इव्हेंट कॅन्सल कर आनी हें कर, हातून पळय नांवूय बरें जातलें आनी मतांय पडटलीं. आनी वो आतां हाणें एक मार्केट रेडी केला, इनॉग्रेट जायना, दोनूय बरोबर करुया. ना ना करुया पूण तो पयलीं हातान तुवें तें बजेटान घेवंकूच ना. इतलें सगळें बरें घालें, नोटेड म्हणलें आनी कॅट केलें. स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार ग्रेड सेपरेटर. एक ग्रेड सेपरेटर आमी बाब नितीन गडकरीक धरून क्लियर केल्लो. ताजे ग्रावंड कितें तें सर्वे सॉयल टेस्टींग बी जाल्ली. आतां ताजें तुवें कांयच डिक्लेअर करूंक ना. सो बेसिकली क्रिटिकल जंक्शन जे आहा, होंडा शोरूम नुवें, आल्लेम सर्कल, बोलशे सर्कल टू रावंडफूट जंक्शन, हे क्रॉनीक ट्रॅफिक कंजेशन क्लियर करपा खातीर हो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आशिल्लो. पुणून स्पीकर सर तुवें तें ताजेर कांयच अनाउन्समेंट करूंक ना. हांव मागतां की ताजेर तुवें इंट्रस्ट घेवचो. बजेटान तूं सिरियस जाल्यार आमकांय आपय. हो फायल तुमचे कडेन रेडी आहा, ती कित्याक जायना ती म्हाका कळना. दुसरो एक बोर्डा रिंग रोड म्हणून आहा, ही हेरिटेज एरिया, ताका सायडींतल्यान आमी काडिल्लें. RSS आनी चर्च एकूचदां एक जाले आसतली गोंयच्या इतिहासान ह्या रस्त्या खातीर, आनी तो तुवें घालूंक ना बजेटान. हांवें तुका बरोवन दिवं ना आनी चॅक कर, फोटो आहात. स्पीकर सर आतां एक हाजेर सगळें अशें दिसता की सरकार आमची कामां मातशी नजरअंदाज करता. आतां नवे स्पीकर सर एकूच मिनीट खबर करता. कर्नाटकान एक काल पॉलिसी केल्या. पॉलिसी कितें केल्या की अल्कोहोल जे प्रायस आहा, लिकर टॅक्सेशन सिस्टम अल्कोहोल इन बेवरेज मॉडेल म्हणून केला. म्हणल्यार कितें, टॅक्स वील बी कॅल्क्युलेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल अल्कोहोल कंटेंट ABV, देन द रिटेल प्रायस ऑफ द बॉटल. स्पीकर सर हाजे खातीर शेअर मार्केटान युनायटेड स्पिरिट्स, युनायटेड डिस्टिलरीज हे सगळे शेअर वयर गेल्या. आनी अशें दिसता की हो रिफॉर्म लिकर मार्केट कर्नाटकांतले मोर कॉम्पिटिटीव आनी ट्रान्सपेरंट करतले. आनी हाजेर गोंयचेर असर पडपाची शक्यता आहा. सीएमान मातशें हाजेर तकलेर घालचें, कित्याक गोंयांत प्रायस लिंक्ड एक्सायज स्ट्रक्चर म्हणून आहा. आनीक गोंयांत एक इमेज आशिल्ली की गोंयांत सगळ्यांत सवाय मेळटा म्हणून, तें वतलें अशें दिश्टी पडटा. आनी स्पीकर सर तशें जर जालें जाल्यार तुमकां एक कॅस्केडींग इम्पॅक्ट येतलो रिटेल आउटलेटाचेर, रेस्टॉरंटाचेर येतलो, एक्सायज कलेक्शनाचेर येतलो. आनीक कर्नाटका मे बिकम मोर एट्रॅक्टीव फॉर लिकर मॅन्युफॅक्चरर्स एंड डिस्टिलरीज इवन. सो स्पीकर सर आमी आमची एक्सायज पॉलिसी मॉडर्नायज करची पडटली, टॅक्सेशन फ्रेमवर्क मॉडर्नायज करचो पडटलो, आनी आमी कॉम्पिटिटीव रावचे पडटले की आमी टुरिजम आनी अल्कोहोल रिलेटेड इंडस्ट्री आमी कॉम्पिटिटीव रावना जाल्यार सडनली एक दीस आमकां शॉक लागतलो. स्पीकर सर सो सारांश असो की ह्या भाजपच्या सरकारान सादर केल्लें हें निमाणें बजेट अशें हांव खात्रेन म्हणूंक शकता. आदर्श बजेट कशें आसता तें फुडल्या वर्सा येवपाक जे आमच्या सरकारान जनतेक आमी दाखोवन दितले. थँक्यू स्पीकर. I rise to speak.
म्हणजे एक अनाउन्समेंट आसा सकाळची सांगलेलें हांवें लेटस्ट स्टेजीचेर हांव हावजाक सांगतलो म्हणून ती आतां हांव करतां. A very disturbing incident occurred in this house on 6 March 2006, which requires urgent attention. The matter is extremely serious and goes to the very root of the functioning and dignity of this house. The incident necessitates immediate steps to curb such acts, which amounts to contempt of this house. On 6 March 2026, while Honorable Member Sri Vijay Sardesai sought to move an adjournment motion on the issue of the Mirabag Bandara, certain visitors in the gallery began raising slogans on the same issue. This caused clear interference with the proceedings of the functioning of the House. Upon investigation, it has been found that the visitors' passes for these 4 visitors were facilitated by Honorable Member Sri Vijay Sardesai. I have also personally verified the CCTV footage and observed suspicious movements of these visitors in the office of Honorable Member Sri Vijay Sardesai, as well as within the assembly complex. My preliminary inquiry establishes that the entire incident has been orchestrated by Honorable Member Sri Vijay Sardesai. Along with physical evidence, the timing of the untoward actions from the visitors gallery coinciding with the issue being raised by the Honorable Member Sri Vijay Sardesai speaks volumes about the connection between the incident and the issue being raised by the Honorable Member. It is unfortunate that one of the senior members of this House has indulged in such an act. Also, involvement of a former member of this House has come to the light. In this matter, the investigations of the same is being conducted. While the investigations is ongoing, it has also been noted that the 4 visitors who created a nuisance in the house have been seen publicly celebrating this grave illegal act and making comments on the functioning of the house. This too has been taken seriously and will invite appropriate action in the matter. Such incidents are not only a threat to the functioning of this house, but are also dangerous to democracy at large. Any attempt to disturb or interfere with the functioning of this house is not only unconstitutional, but also strikes at the very foundation of democracy. This alarming and deeply disturbing act may set a bad precedent unknown to assembly functioning. The incident was unprecedented and has been orchestrated to disrupt the democratic process. Such attempts not only harm the functioning of this House, but also amount to external interference with its smooth conduct. I am therefore duty bound to take appropriate action in accordance with the relevant provisions of the rules of procedure and conduct of business of this House. As Speaker, I have taken serious note of this incident, and I wish to inform the House that no such attempts will be tolerated. Any person, including any member of this House, found to be involved in such activities amounting to external interference with this House shall be dealt with sternly, and action including proceedings for contempt of this House shall be initiated against such a person as well as any member found to be involved. With regard to the incident that occurred on 6th March 2026, before taking any action in the matter, I call upon Honorable Member Sri Vijay Sardesai to tender an unconditional apology to this House within 24 hours from now, failing which appropriate action in accordance with the rules shall be taken against the Honorable Member. Further, it is directed that the 4 visitors, namely Hemant Bhandari, Umesh Naik, Upendra Naik and Apa Naik, along with Sri Ritik Sanjay Mandrekar, associate of Honorable Member Sri Vijay Sardesai, who facilitated their entry, shall be barred from entering the precincts of the Assembly complex. Further, I have noted that statements made in the House, especially those made by the Honorable Chief Minister, have been twisted and falsely projected by certain individuals outside the House.
Upon verification of the records, it is clear that at no point did the Honorable Chief Minister refer to anyone, including the 4 visitors, as terrorists. Such a misrepresentation of the proceedings of this House violates the privilege of the member concerned and amounts to contempt of the House. I issue a stern warning to all such individuals to immediately desist from such acts and remove all such content from any platform. Failure to comply shall invite further action. At the end, I once again express my deep displeasure at this unfortunate and regrettable incident, which has caused serious harm and disturbance to the sanctity and dignity of this House. This august House belongs to the people of Goa through their elected representatives, and any attempt to disturb its functioning is an insult not only to this institution but also to the faith reposed in it by the people. I urge everyone to act through ethical means that uphold the decorum of the House and ensure that the democratic process continues in a fair, peaceful and orderly manner. Bab Nilesh Kabral. Speaker, sir, I rise to speak on the budget presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for the financial year 26-27. Speaker, sir, we are proud that the GSTP for 26-27, the current price is projected to 1.31 lakh crore, and it is something which I think no other state can be projected. Today, Speaker, sir, the expenditure for the budget of 26-27 is almost 28,061 crores, and the receipts are 23,639 crores, Speaker, sir. It is projected that there will be a 1,667 crores of revenue surplus. Speaker, sir, I am also happy to note that the Honorable Chief Minister has said that there are around 2,500 vacancies will be filled through the Staff Selection Commission, where our young entrepreneurs who want to either work or to give their services to the state government will be taken care of. I am also happy to note, Speaker, sir, that the Goa Startup Policy 25, they will be having campus innovation schemes, promotion and market assistance schemes, women entrepreneur vitality schemes and skill entertainment schemes, Speaker, sir. Speaker, sir, आज आम्ही पळयता की ऑनरेबल सीएमान जे आमचे ट्रेडिशनल वखद आसा आनी जे पारंपरीक वखदां हे गोंयान मेळताली ताका खंय तरी आयुष प्लॅटफॉर्म आमचो स्टेजीर गोंयान करपाचो संभावना ऑनरेबल सीएमान केल्लो आसा आनी रायटली हे जे आमची ट्रेडिशनल वखदां जी आसा जाण्टेल्याची ही सेव करपाक आमचो आयुष मिनिस्ट्री हे सेव करता हे बरे गोश्ट केली स्पीकर सर. दुसरी गोष्ट बरी केल्या स्पीकर सर की जी दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजनाचे जे 4 लाखाचे जे एक लिमीट आशिल्ले ते 6 लाख केल्या. ही बरी गोष्ट आसा. म्हाजे कडेन 1-2 पेशंट आहा की तांकां डायलिसीस करपाक पडटा आनी डायलिसीस करता तेन्ना 4 लाख एक्झॉस्ट जाता स्पीकर सर. पण आनी एक बरी गोष्ट जाल्या की 6 लाख रुपया ऑनरेबल सीएमान करपाची केला. आणि दुसरी गोष्ट जी स्पीकर सर अनाउन्स केला की 200 सीट MBBSची आसा आमच्या जीएमसीन ती आता 250 जातली फुडल्या एका. ही बरी गोष्ट स्पीकर सर. तिच्या भितर हांव ऑनरेबल सीएमाक मागतलो की MD सीटूय कशी वाडोवपाक मेळटा ती मातशी पळोवपाक जाय कित्याक खूब रेशियो खूब इनबॅलन्स आसा स्पीकर सर. तेजे कडेन मातशें ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें. आज मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्ह स्कीम जी ताणें 50 MSMEs केल्ली आसा 4 lakh per year for 2 years for first come first basis. It is showing that MSMEs are required in the state of Goa and Honorable CM is going to incentivize them for giving the schemes, Speaker sir. Speaker sir, he has also आम्ही मादय म्हणून इतले वर्सां असेंब्लीन आतां आयकता पूण खंय तरी आज ऑनरेबल सीएमान वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट 750 कोटी दिल्या टू मेक रिवर बॅरेजीस इरिगेशन वर्क पंप हाऊस आणि फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स. सो हे प्रोग्रेसिव्ह बजेट स्पीकर सर आसा आणि जशे पर कॅपिटल GSTP जी आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की 2000चे पयलीं 14% नॉर्मली वाडटली. पूण एक हांव ऑनरेबल सीएमाचे नजरेक हाडूंक सोदता की आमचे जे GSTP जी कॉन्स्टंट प्रायसीस आसा आमी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीचेर लक्ष मातशें घालपाक जाय. MSME तुमी केल्लें आसा पूण आमचे जे GSTP वाडपाक जाय जाल्यार आमी पळयता की 2022-23 13.6% मॅन्युफॅक्चरिंगाचे आशिल्ले
23-24 13% पावले आणि आता 24-25 11% पावलेले आसा आणि हे जर आमी जर तांकां हेल्प करना आणि MSME जर आमी म्हणजे इंडस्ट्रीक जर आमी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस चालू करना जाल्यार आमची GSTP जी आसा रेशिओन ती कमी जातली स्पीकर सर. स्पीकर सर आनीक ऑनरेबल CMचे हांव लक्ष हाडूंक सोदतां की जो रिपेमेंट ऑफ डेप्थ जो आसा जो 2024-25 जेन्ना बजेट प्रेझेंट केल्ले ते 1455 आशिल्ले मागीर 2025-26 बजेटेड आशिल्ले 2523 पूण मागीर रिवायज बजेट करून 2660 पयशे फारीक केले 2660 crores फारीक केले पूण आतां हांवें पळयलां की ह्या वर्साक फक्त 2132 दवरले हांव नको कित्याक स्पीकर सर 20% ऑफ लेस देन द लास्ट इयर्स आमी रिपेमेंट केला स्पीकर सर. स्पीकर सर आज हांव पळयतालो की लोक आमी बॉरोईंग करता ऑनरेबल CMन ह्या वर्साक जरी तरी आसा म्हणजे आपणाचें लिमीट दवरून फुडें वचपाचें काम करपाचें बरें एक गेल्लें आसा पूण एक परतून एक ऑनरेबल CMचे हांव पळयता की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्रोपोज आसा 21,970 इज अ इन्क्रीज ऑफ 7% ऑफ द लास्ट फायनान्शियल इयर पूण आतां स्पीकर सर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आमी सदांच ऑनरेबल CMक फाटल्यान लागता की खंय तरी आमचे रस्ते आणि बाकीचे गोष्टी जावपाक जाय तेजो फक्त 1% कॅपिटल आउटलेटाचेर इन्क्रीज आसा स्पीकर सर. हेजेर ऑनरेबल CMचे मातशें लक्ष घालचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर आज आमी म्हणटा की कमिटेड एक्सपेंडिचर जो 11,291 crores जो आमी कमिटेड एक्सपेंडिचर केल्लो आसा तितून भितर ऑलमोस्ट 48% आमचो जे सॅलरीज पेन्शन आनी इंट्रस्ट पेमेंटा वयता हें खंय तरी कमी करूंक पडटलें स्पीकर सर. हांव दुसरे स्टेटीची बजेटां पळयतालें स्पीकर सर आनी पळयता तेन्ना हांवें लक्षान हाडलें म्हाज्या लक्षान येयलें की HP सारके राज्य जे आसा ही कमिटेड एक्सपेंडिचर जे आसा हे खूब उंच आसा स्पीकर सर आनी आमी खूब सकल आसा सो हे सगळे पळयता तेन्ना ऑनरेबल CMन अशें बजेट खंय तरी करपाचो प्रयत्न केला पूण तरी आसतना रोड्स आनी ब्रिजीसाचो जो लास्ट इयर आशिल्लो ते वर्साक वाड 0% केल्ली स्पीकर सर. हांव नको कित्याक आमी सगळे म्हाका दिसता आमदार जे आसा ऑनरेबल CMच्या फाटल्यान फायनान्साच्या फाटल्यान फक्त आमचे रस्ते बरे जावचे म्हणून आमी धांवत आसता पूण हे फावटी 0% इन्क्रीज केला हांव तेजेर मातशें लक्ष घालचें अशें CMक रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमी वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशन लास्ट इयरा परस 2% डिक्रीज केलो स्पीकर सर बजेटान कित्याक उदकाचो विशय आमी सगळे उलयता. हांवें ऑनरेबल CMकूय रिक्वेस्ट केलो की आमच्या मतदारसंघाची 2-3 पायपां जी पोरणी हेजी आशिल्ली AC पायपलायन आशिल्ली ती चेंज करपाक जाय स्पीकर सर. हांव जाणा ऑनरेबल CM करतलो पूण त्या बजेटाचेर फक्त हांव हाडटा स्पीकर सर. स्पीकर सर रेवेन्यू बॅलन्स इज ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट. A revenue deficit implies that the government needs to borrow to finance these expenses, which do not increase its assets or reduces liabilities to the budget estimates or revenue surplus. So, Speaker sir, physical deficit जे वर्साक ऑनरेबल CMन दाखयला हांव इतलेंच मागता हांव बाकीचे स्टेटीचे पळयताले स्पीकर सर 16 फायनान्स कमिशनाक आमचे स्टेटीक खूब कमी पर्सेंटेज दिला परतून पयशे हे ऑनरेबल CMन मातशें लक्ष घालून ते वाडोवपाचे 16 फायनान्साचे पयशे टू कम टू अस स्पीकर सर अशें करपाक जाय आनी जी स्कीम 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्या ऑनरेबल CM ती टार्गेट करता नो डावट कित्याक इट इज नॉट जस्ट दिता अशें जायना सेंट्रल गव्हर्मेंट 50 crores or 100 crores or 200 crores अशें दिना तेंचे खंय तरी आमी परफॉर्म केले सिटीच्या बजेटाचेर आनी सर्टन पॅरामिटर मेळवले जाल्यार ती यू आर एलिजिबल फॉर द स्कीम. सो ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता की जे पॅरामिटर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आसा ती आमकां स्कीम मेळपाक ही तुमी करून घेवचे इन ईज ऑफ डुईंग बिजनस इन बाकीचे सगळे गोष्टींनी भितर करच्यो सो दॅट वी कॅन गेट दी स्कीम सो दॅट द बर्डन ऑफ इंट्रस्ट आमच्या स्टेटीचेर आसतलो ही सेंट्रल गव्हर्मेंटचे डबल इंजिनियर सरकारचे भितर आमचे फुडें वयता स्पीकर सर. स्पीकर सर टायम घेना हांव इतलेंच ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता हे फाटी जे ग्रांट इन एड जे आमी म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे येता आमी पळयता की बाकीचे खूब स्टेटीचे इवन बारीक स्टेटी आमचे सारके नागालँड सारके स्टेटी मेघालय सारके स्टेटीन हजारांनी रुरल इन 1462 crores मेघालयाक दिला स्पीकर सर फॉर रुरल लोकल बॉडीज आनी आमचे रुरल लोकल बॉडीज 174 आनी अर्बन लोकल बॉडीज आमकां दिला 726 crores आनी तांकां कितले दिला स्पीकर सर अशें करून तो डिस्पर्स कित्याक जाता म्हाका खबर ना
इवन डिझास्टर मॅनेजमेंट आमकां 112 कोटी दिल्या स्पीकर सर. ते मातशें उलोवन ते चड करूंक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करपाचें हांव सीएमाक. कित्याक आमचे डिझास्टराचे भितर आमचे दोंगराचे भितर खुबशे गोश्टी जे लँडस्लायड जाता तितून आमचे बजेटा भितर ते फुडें वचना पूण डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर वचपाक जाय. हे मातशें लक्ष करचें. आनी परतून एकदां ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की आमचे जे इंडिविज्युअल शेअर ऑफ स्टेट्स फॉर टॅक्सीज जो खूब कमी आहा बाकीच्या परस स्टेटीचो, आमचो सदांच कमी आसतलो. 0.38%, 0.39%, 0.38% 2015 ते 20 फायनान्शियल 14 फायनान्शियल कमिशन आसलें. 15 फायनान्स कमिशन 0.39 जालो स्पीकर सर. आनी हे फायनान्स कमिशन आमकां 0.37 केला. पूण बाकीचे स्टेटीक जशे मध्य प्रदेश 7.35 केल्लो आसा, महाराष्ट्र 6.44 अशे खुबशे चड दिल्ले आसा. तेजेर ऑनरेबल सीएमान आपणाचे बरे हे वापरून ते आमच्या स्टेटीकूय तो शेअर वाडोवपाचो असो करचो अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर लास्ट खुबश्यो गोश्ट्यो महिला खातीर सीएमानूय आज बूक दिला, जेंडर बजेट स्टेटमेंट फॉर गोवा. आणि हितून जर आमी वाचपाक गेल्यार वी आर व्हेरी हॅपी दॅट ऑनरेबल सीएम इज प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी बाय गिविंग वेरियस स्किम्स टू वेरियस लेडीज. आणि जशें आतांच आमचो ऑनरेबल मेंबर उलयता की 21 कोटी दिल्या म्हणून हेका करपाक, म्हणजे आमचे जे लेडीज जे आसा चलयो भुरगीं आसा ते पायलट जावपाक सोदता तांकां 21 कोटी प्रोविजन दिल्लें आसा. अशें न्ही की तांकां दिवचें ना. इट इज अ न्यू स्कीम. सो हेजे खातीर प्रोविजन केल्लें आसा. लोक फुडें तरी ऑनरेबल सीएम वाडयतलो. पूण हे फुडें वयता तेन्ना एकूच लक्षात घालपाचें स्पीकर सर की जे वुमन्स खातीर इतल्यो स्किमी दिल्ल्या ऑनरेबल सीएमान हे बजेट स्पिचीन आनी आपणाच्या प्रोग्रामा भितर ज्यो ह्यो सगळ्यो स्किमी जर आमच्या महिला खातीर ज्यो दिल्ल्यो आसा, कित्याक कालूच आमचो महिला दिन जाल्लो आसा. आनी महिला दिन जाता तेन्ना वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन महिला दिन मनयलो. आनी एक बरी गोश्ट जाता की आज ऑनरेबल सीएमान आपणाचे जेंडर बजेट स्टेटमेंट फॉर 26-27 जे वेरियस महिला एक्टिविटीज खातीर दिल्ले आसा. हांव चड टायम घेना. हांव मागीर इन डीप इंडिविज्युअल बजेटाचे जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना हांव चड उलयतलो. पूण एक लक्षात हाडटा, हांव ऑनरेबल सीएमाक परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की बिंग अ डबल इंजीन सरकार आमचे जे हांवें पॉयंट आउट केला जे आमकां डिवल्युशन टू द स्टेट खूब कमी 0.36% इज व्हेरी लेस. एवरी इयर इट इज डिक्रिजींग. म्हणजे फायनान्शियल 16 फायनान्स कमिशनाचे 0.36%, बाकीचे स्टेटीचे खूब चड आसा. हे ऑनरेबल सीएमान मातशें लक्ष घालून आमकां कितले जाता तितले चड हाडपाचो प्रयत्न करचो. कित्याक हे जर हाडले जाल्यार आमकां खुबशे बऱ्याक पडटले अशें हांव म्हणटा. आनी परतून एकदां सीएमान हे वर्साक खुबशे बारीक बारीक गोश्ट्यो घातलेल्यो आसा. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, आमी कोंकणी भाशेन आमी उलयता, कोंकणी भाशेन बुकूय प्रोड्यूस केला, पूण ताका दुवल भाशेन दिवचें. कित्याक ते अंडरस्टँड थोडी शब्द सीएमाचे कोंकणीन आमकां समजना त्यो मातशें इंग्लिशीनूय दिवचे अशें रिक्वेस्ट करता. आनी परतून एकदां स्पीकर सर सीएमाचे ह्या बजेटाक सपोर्ट करून की असो व्हेरी इम्पॉर्टंट बजेट केल्लो आसा. आनी हेजे फुडें जे तेणे स्किमी प्रोड्यूस केल्ले आसा, जे इन्क्रीज इन DDSY पेन्शन, घर आदाराचे पेन्शनाचे वाडोवपाचे आसा, हे सगळे करता तेन्ना ह्यो गोश्टी सीएमान लक्ष दवरून ते करतले अशें आश्वासन घेता. आनी परतून एकदां ताका शाबासकी दिता. आनी अशेंच गोंय फुडें वचचें, अशेंच गोंयची फुडाकार करची. ही 2037ची विकसीत गोंय आमचे स्वप्नां जी सीएमान पयल्ली आसा ही सदैव व्हरून मुखार वचची अशें ताका आयश करता. थँक्यू स्पीकर सर. As there is no business before the House is adjourned till Tuesday, 10 March 2026 at 11:30 a.m.